जेजू हाच्या दिसा पासत तुवें खातीर तुका आर्गायता. तुवें आमकां परतून एकदां सवयेक दिलेल्या पासत आनी तुजें उतर आमकां शिकयत आहाय तूं आनीक आनी आमचो आत्म्यान व्हरत आहा तुज्या उतरान म्हणून तुका आमी आर्गायता जेजू. आनी आमकां तुवें सोमया स्वतूच शिकयता आनी स्वतूच आमकां स्वतंत्र करता म्हणून तूं आमकां शिकयताय सोमया. ह्या उतरा वरवीच आमकां पेखोवणी सुटका आसा म्हणून सोमया. तूं सांगताय दोगा तिगा मदें तूं हाजीर आसा ह्या वेळार आमची मागणी ऑलरेडी तुवें आयकलेली आसा आनी आमकां कितें गरज आसा तेंच तूं शिकयत आसाय म्हणून तुका आमी आर्गायता. हांव न्हू पूण म्हज्या तोंडानसून उलयतलो तेंच उतर तांकां सुटका दितलें आनी त्या उतरानूच तांकां पेखोवणी साल्वासाव तारण मेळटलें म्हणून तुका आमी आर्गायता. मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान केलां. आमेन आमेन. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया 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 हालेलुया. कितलीं जाणां आपले पिडे विशयी चिंतता? कितलीं जाणां आपले दुखलें कितें कितें येता तेजे विशयी चिंतता? पेखोवणी येतली ना येतली तेजे विशयी कितलीं जाणां चिंतता? पळोवया आमी शिराक 38:9 पळोवया कितें म्हणटा आमकां. आमी पिडे विशीं चिंतता आमकां कितें दुयेंस जाता कितें जाता तेजे विशयी आमी चिंतता जाल्यार देव आमकां कितें सांगता तो पळोवया आमी. आयकनेला वास 38:9 शिराक 38. म्हज्या पुता तूं पिडेस्त आसतना पिडे विशीं चिंतिनाकाय. कितें म्हणटा हांगासर आमकां? तूं आसतना पिडेस आसतना तूं दुखी आसतना तुका कोश्टोक आसा कसले घराचे प्रॉब्लम आसा कसलेय तुजे प्रॉब्लम आसा काय दोळ्याचे प्रॉब्लम पाटीचे प्रॉब्लम तुजी तकली जोड जाता ते विशयी तूं चिंती नाका म्हणटा आमकां. दोन एकल्याक सांगता आमकां तसले तुज्या प्रॉब्लमा विशीं तूं चिंती नाका म्हणटा. आमकां चडशें कितें जाता दिसता तें पळोवपाक जाता न्हू आमकां. ती पिडा येयली कितें दिसता आमकां कुडीक आमचें कितें जाता तें आमकां दिसता तें आमी विशयी चिंतता न्हू आमचें. चिंतिना आमी ते दुखी विशयी आमकां ही दूख म्हाजी केन्ना वयतली हांव ही दुखीनसून हांव केन्ना सुटका मेळटली म्हाका हें जातलें तें आतां केन्ना करता आमी जेन्ना आमकां दिसता तेचेर फोकस दवरता तेन्ना. दिसता हेचेर फोकस दवरता तें कितें जातलें आमी. आतां हो जो बियाची वापर आपडला न्हू तुमी. बियाची वापर सांगलेली न्हू भावान. पयली बी दुसरी बी तिसरी बिये भाशेन तिनी बिये भाशेन आमी जातली. आमकां कितें जातलें फोकस आमचो खंय वयतलो पिडेचेर. तो कितें सांगता हांगासर देव आमकां कितें सांगता तुजे पिडे विशयी तूं चिंती नाका म्हणटा. कित्याक सांगता चिंती नाका म्हणटकू आमकां तें चिंतले म्हणटकू आमकां पेखोवणी मेळटली. आमी उतर घेता तें आमकां तेची समजूणी तर मेळना. जेजून आमच्या पासत कितें केलां खुर्सार आनी तेज्या गाया वरवीं आमकां सुटका मेळ्ळें हें तर आमी हांगासर चिंतिना जाल्यार आमचें पेखोवणी सुटका आमकां ना. तेका लागून तो सांगता तुका कितें जाता कुडीक तुजें कितें हें आहा तेचे विशयी तूं चिंती नाका म्हणटा. आमचो फोकस खंय वयता चडसो कुडीक कितें जाता तेजेर वयता न्हू. देव सांगता तेचेर चड आमी हें करूं नाका म्हणटा. काली वाचलेलें न्हू कुडीचो जीव काडटा तेचेर आमी चड ना पूण आत्म्याचो जीव काडटा तें आमकां चड वालोर न्हू. तेका लागून आमकां कुडी विशयी आमी चिंतूंक कळना. कूड आमची मातयेन वयतली आत्मो आमचो देवा कडेन वयतलो. तेका लागून आमी चडशें कुडीक हें करपाचें ना. आनी जॉन 6:63 कितें म्हणटा तें मागीर वाचया. हें पयलीं कंप्लीट करया. पळय आमच्या कुडीचे विशयी तें सांगता वाच 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 वाच. म्हज्या पुता तूं पिडेस्त आसतना पिडे विशीं चिंतिनाकाय पूण सर्वेस्पराक प्रार्थना कर आनी तो तुका पेखयतलो. पळय कितें म्हणटा हांगासर तुजे पिडेस्त आसतना तूं चिंतू नाका तुका कितें जालां कितें जाता तें चिंतू नाका म्हणटा. तूं मागणें कर म्हणटा. तूं आर्गां दी म्हणटा. तूं जेजूक पळय म्हणटा. जेजूच्या गायांनी ऑलरेडी हांव बरो जाला तें नियाय कर म्हणटा. तूं सारको नियाय कर म्हणटा. आनी कित्याक सांगता तो त्या उतरा वरवींच आमकां सुटका आसा. ती पयली बी कितें सांगता अंडरस्टँड नासलें आमकां म्हणून ती बी आमची
सोयतानान चोरून येली म्हणटा. तेका लागून आमी जेन्ना आमचे कुडी विशयी चिंतता आनी सगळे चिंतता तेन्ना आमच्या काळजान देवाचें उतर आसला ते चोरून व्हरता. ते चोरून येले म्हणटकूच आमकां कितें जाता, मागीर सगळें आमकां कुडीचें ध्यान मन कुडीर वयता आनी कुडीक कितें जाता तें आमकां दिश्टी पडटा. तेका लागून तो कुडीचें चिंतू नाका म्हणटा. तो म्हणटा तुमी कुडीक कितें जाल्यार तुमी कितें करा, आर्गां दिया. आर्गां तुका जेजू तुज्या घायांनी हांव ऑलरेडी बरो जालो दिसना, पूण तूं जेन्ना म्हणटा तेन्ना कितें जाता, तुका एकदां तुजी पेखोवणी जाता. तो जो भाव सांगतालो, आय एम द बॉडी ऑफ हांव जेजूची कूड सयतानाक दुयेंसा मागीर कसलो अधिकार ना. हांव एक मनीस रावलो, म्हाजे आवळू जालें आनी म्हाका म्हणटा सारकी सेंत येयली. थंय आमकां आमी जेन्ना उलयता उतर तेन्ना उतर तें आमच्या जिवितान काम करता, पूण आमकांच दिश्टी पडना. ते आमच्या जिवितान काम करता आनी आमचो एक एक पार्ट तो घायल्लो आसा तो आमचो थंय नितळ जाता आनी ताका वचून ते मलम लायता आनी तो नितळ जाता आमचो पार्ट सारको, आमकां दिश्टी पडना. आनी पळय आनी कितें म्हणटा, जॉन 6:63 कितें म्हणटा पळया. पळय हांगा कळ्ळें न्हू सगल्यांक. आमकां पिडे विशयी हुस्को आहा. हुस्को कोण काडटा? ती सुकणी पळयल्या न्हू, ती हुस्को काडटा. तांकां नासता, तांकां दुयेंस ना, तांकां पिडा ना, तांकां सगलें आहा. पूण आमच्या भाशेन पिडा ती दाखयता. ती पळय कशी उठता आनी सगलें हें करता न्हू. तशीच आमी म्हणटा तो सुकण्या भाशेन जावंक जाय. आमी सगलो हुस्को आमचो देवाच्या हातान घालूंक जावो. देव आमची काळजी घेतलो म्हणटा. पळय ताका लागून आमी पिडे विशयी म्हणटा तो हुस्को काडूं नाका म्हणटा. तुमी कितें करूंक जाय म्हणटा, मागणें करीत रावंक जाय म्हणटा, वखाणी दिवंक जाय म्हणटा आमी त्या वाटार. तेन्ना आमची दुयेंस पिडाचो नाश जातलो म्हणटा आमी. वाचया पळय जॉन 6:63 कितें म्हणटा पळय, आयका. आत्मो जॉन 6:63. आत्मो की जीव दिता, मांस कित्याकूच उपकारो ना. पळय आत्मो जीव दिता म्हणटा, मांस कित्याकूच उपकारना, कूड कित्याकूच उपकारना म्हणटा. आत्म्यांक ताका लागून फावो ते परी जेवण दिवंक जाय. तो आत्मोच आमच्या जिवितान तो काम कर. आत्म्यांक जेन्ना तुमी जेवण दिलें, तुमकां कितली पिडा येयली, दुयेंस येयलें जाल्यार आत्मो तुजेर जैत व्हरता. तूं 4 दीस जेन आसतना रावशीत आनी आत्म्यांक जेवण दीत रावशीत. आत्म्यांक जेवण कितें, फकत देवाचें उतर. तूं आत्म्यांक तो जेवण दीत रावशीत जाल्यार तुजे कुडीक घटाय मेळटा, बळ मेळटा. आनी आत्म्याक तूं तो कुडीकूच जेवण दीत रावशीत कूड एक दीस तुजी सांगतली तुका दुयेंस पडटली, मागीर कितें जातलें, तुका जैत व्हरोंक मेळचें ना. कित्याक तुवें आत्म्यांक फावो तें जेवण दिवंक ना. आत्म्यांक फकत देवाच्या उतराचीच गरज आनी देवाचें उतरूच आत्मो आयकता आनी आत्म्यांक दुसरें जेवण ना. ताका लागून आत्मो की जीव दिता म्हणटा, मांस कित्याकूच उपकारना. ताका लागून आमी चडशे कितें करता, कुडीक खावयता न्हू. आतां आमी चडशे आत्म्यांक खावया. आत्मो आमकां जीव दिता म्हणटकूच. कळ्ळें न्हू. तो पिडे विशयी कोण चिंततलो, येतली चिंतना, पूण आमी रोकडीच सिदारान येवंक जाय. सारकी म्हणूंक जाय, बरयल्लें आसा जेजूच्या गायांनी ऑलरेडी हांव बरी जाली. हे दुयेंसा पिडे तुका म्हाजे कुडीन कसलो अधिकार ना, तूं रॉंग जाग्यार येयलाय. तेन्ना कितें जातलें, ती रो म्हणटा जेन्ना कितें जातलें, ती तुज्या कुडींतली सेपरेट जावकूच जाय. आनी आमी म्हणटा तें आमच्या जिवितान आमी घेतली जाल्यार आमी म्हणिना, उतर ओगेच बसता, हें जाता तें जाता आनी उतर उलयना जाल्यार तुज्या जिवितान तुका सयतान आनीक येवन 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 टॉर्चर करतलो हांगासर आनी तुका तें दिसता तेंच दाखयतलो. ताका लागून जण एकल्याचें दल्ललें आसा, आमी कसलें उतर उलयता तें. आतां पळोवया आमी Psalms 107:20 पळोवया. सत्र 107:20. हय हय. आमी आतां कित्याक शिकता हें सोमतें आमी चिंतता न्हू आमच्या दुयेंसाक कितें जाता, पिडेक कितें जाता, आमच्या दुयेंस येयलें म्हणटकूच आमी कशीं चिंतता आमच्या जिवितान, आमकां कशी भिरांत येता ह्या दुयेंसा वरवीं. जेजू तर आपलें उतर सांगता, आपूण तुमकां म्हणटा तितली सगल्यांतली भायर काडल्या म्हणटा त्या दुयेंस पिडांतली, पूण आमी तें उलयताच आनी आमच्या जिवितान आमी घेता. आमी जिवितान आमकां मातशें सिम्टम येयलें, आमी फकत रडोंक बसता, म्हाका हें जालां तें जालां आनी आमी न्हिदोन रावता दिसाचे दीस, रात आनी मागीर आमचें दुयेंस सुबेज जालें म्हणटकूच मागीर आमी एका
ताका ब्लेम करता. आमी कितें करूंक जाय, आमकां मातशें दुयेंस आसता तेन्नाच आमी खंय तरी प्रेयराक वचोंक जाय, नाल्यार यूट्यूब घालून आयकूंक जाय देवाचें उतर, आनी तेन्नाच आमकां सुटका मेळटा. थंयच न्हू आमची एक भयण आसली, ती न्हू तिका पेल्ला स्ट्रोक येयल्लो आनी ती कितें म्हणटाली, तिका मागण्यांक आपयताली आमी. ती कितें म्हणटाली, राव मातशी बरी जावनी, मातशी बरी जावनी, मातशी बरी जावनी, मागीर आपूण मागण्यांक येता. पिडेस्तांक कोणाची गरज आसा, वैजाची गरज न्हू, बऱ्यांक आसता पिडेस्तांक न्हू. तेका लागून तूं मातसो पिडेस्त सुद्दां पडलोय जाल्यार तूं कितें करूंक जाय, खंय तरी देवाचें उतर जाता थंय वचोन तूं वचोंक जाय देवाच्या उतरां, नाल्यार युट्यूबार घालून रावता आनी ती देवाचें उतर आयकूंक जाय तूं. जेन्ना तूं पिडेस्त आसता तेन्ना. जेन्ना आमकां कितें संवय जाल्या, पिडेस्त आसलें राव गो मातशें बरें जावं दी गो, मागीर प्रेयराक येता, मागीर सुबेज जालें म्हणटकूच वचोंक मेळटा. तेका लागून तुमकां मातशें कितें जाता तेन्ना तुमी वचोन प्रेयराक वचोंक जाय. कोणी तुमकां सांगता, कोण सांगता म्हणजे कोण तो तुमकां जेजू भाशेन तो मनीस सांगता तुमकां अमके कडेन मागण्यांक यो, म्हजें उतर आयक म्हणटा, यो आनी म्हणटा. तेन्ना आमी कितें करता, तांकां एक्सक्यूज सांगता न्हू, म्हाजे कडेन जायना, म्हाका आयज येयना, हांव दुसरे खेप येता, मागीर दुसरे खेप आनीक प्रॉब्लम येयले म्हणटकूच ना गो मागीर तिसरे खेप येता. आमकां एक्सक्यूज सांगता. देव कितें म्हणटा, देव तुमकां रावता एकट्या एकट्याक. या म्हज्या पुता, हे म्हजें तुजें, एक देवाचें उतर आयका, देवाचें उतर तुज्या मतीन घे आनी तें तुमकां सुटका दितलें, पेखयतलें, आनी तुका तें उतरानूच तुका सगळेंच मेळटलें म्हणटा. उतरूच आमकां सुटका दिता आनीक आमकां कितेंच सुटका दिना. तूं जेन्ना उतर उलयताय 2दा 3दा 4दा 5दा तेन्ना तुजी पेखवणी जाता, जायना. तेका लागून कितें आमकां गरजेचें, उतरूच न्हू. तेका लागून उतर शिकपाची गरज, शिकलें काय कायजान बाळगून दवरपाचें, हा हांगा शिकपाचें आनी एकान सोडून दिवपाचें, हा काय कायजान घालून दवरपाचें. कायजान बाळगून दवरता तेन्ना कितें जातलें, कोणी जाल्यार मागीर कसली उतरां भायर सरतली, मागीर कळटलें हो मनीस आतां देवाच्या उतरानूच बोल्ला कहो न्हू. कित्याक कायजान कोणी कितें म्हटल्यार देवाचें उतरूच भायर सरतलें. केन्ना कळटा, ती बायल भयण सांगताली, आपल्या सायडीक बसलेलो जाणटो, म्हाका एकदां जालें, म्हाजे कडेन उबो रावलो एक जाणटो दादलो, आनी हांवें सांगलें बाबा मातसो म्हटलें फुडें सर. तो म्हण कितें म्हणलो म्हाका, हांव तुजो बापूय गो म्हणलो म्हाका आनीक आन्सर आहा खंय. कितें एकदां आमकां आन्सर कळना न्हू, आनी ताका मातसो तेंकता म्हणून मातसो म्हणलें बाबा फुडें चल्लें म्हटलें. तो म्हाका हांव तुजो बापूय गो म्हाका आनीक आन्सर म्हणून. एकदां आमकांय जाता न्हू, आमी बशीन बिशीन गेलीं जाल्यार मातसो बाबा सायडीक सर, नाल्यार दुसऱ्या सिटार बस म्हणपाक जाता न्हू आमकां. ते मागीर कितें म्हणटा आमकां, हांव तुजो बापूय गो, हांव तुजो भाव गो म्हणलें मागीर. तशें जाता एकदां आमकां बीन घडटा. तेका लागून देव आमकां कितें सांगता, उतरान तर तुजें तर उतर कायजान तर बरें बोल्ला जाल्यार तूं ताका कांयच म्हणचें ना, वगेच रावतलें न्हू. कायजान तर तुज्या कितें कितें बोल्ला जाल्यार तूं कितें म्हणटलें, सारकें रावंक जायना, कितें कितें ताका हजर कितें 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 करतलें आसली न्हू हांव. आतां ताका बेश्टो म्हणलें बाबा म्हणलें मातसो सायडीक राव पळय. तशें आमच्या जिवितान जाता. ताका लागून आमी लक्षान दवरूंक जाय, कोण सायडीक रावलो तांकां बरोबर भैया बाबा म्हणूंक जाय. मागीर कितें जाता, तेंचें मत मागीर चेंज जाता. पळोवया तुमी एग्जाम्पल करून. ना तूं हे सायडीक सर म्हणशीत जाल्यार तो आनीक तापतलो. तूं ताका बाबा भैया बाबा म्हणीत जाल्यार कितें जाता, भैयाचो दिसपान पळयतलो आनी मागीर म्हणटलो सायडीक सरतलो न्हू, नाल्यार सिटा वयलो दुसऱ्या सिटार बसतलो न्हू. आमकां तें एग्जाम्पल घेवंक जाय. आमी वाची आमी साम 107:20 107:20. आपलें उतर पळया आपलें उतर धाडून ताणें तांकां आमकां बोरीं केली. बरी केली. फोंडान पावलोलो तांचो जीव ताणें निवारलो. पळय आपलें उतर धाडून. तूं आतां सीक आहा, पिडेस आहा तेन्ना कितें म्हणटा देव आमकां सांगता, आपूण तुमकां उतर धाडलें म्हणटा. त्या उतरा वयल्यान तुमी म्हणटा मोरोंक पावलेल्यान, फोंडान पावलेल्यान म्हणटा. तेचो आपुणून तुमकां निवारली म्हणटा. केन्ना निवारली, तें उतर आपणें धाडलें, तुवें उलयलें तें उतर, तुज्या गायांनी हांव बरी जाली, तें उतर गेलें आनी आज बोडयानी वचोन तुज्या जिवितान काम केलें.
उतर धाडून म्हणटा फोंडान पावलो तुजो जीव आपणी निवारलो म्हणटा. म्हणजे तूं मरोंक तेकलेलो, तूं कश्टान आसलो, पिडेन आसलोय तेन्ना तूं चिंत्तालें ते पिडे विशयी, तेन्ना तूं जेन्ना ते कोणी तरी तुज्या पासत उलयले आनी तूं उलयलें ते उतर गेले आनी तुज्या जिवितान वचोन काम केलें. तुजो जीव मरणाचे तोडीक पावलोलो, फोंडान पावलोलो, तूं पिडे विशयी तळमळटालोय ते उतर गेले, तूं उलयलाय ते उतर वयता आनी ते तुज्या जिवितान वचोन काम करता आनी तुजे ते नाश जालेली कूड आहा ती तुका नव्यान करून दिता. पयलीं न्हू तुमी कितलो लोकांचे तुम्ही पयलीं न्हू कितले लोक मरणाचे तोडीर आसले तांकां जेजूचे उतर म्हणून 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 ते भायर सरल्या. सरोंक ना? सरल्या न्हू? तांकां सैतानान कितें केल्लेले? आपले गुलाम केल्लेले तांकां. तुका आतां आपूण व्हरता, आपूण म्हाजेशीन व्हरता तुमकां. आपूण जेजूचे उतर तेंच्या ते उतर ते धाडले, उतर धाडले आनी तेंके जीव त्यो फोंडान पावलोलो, मरणाचे तोडेक पावलोलो, ताका देवाचें उतर मेळटा आनी तेचो आत्मो नवो जाता. आत्म्याक फावा ते परी जेवण मेवलें म्हणटकूच आमचे कुडीक ताकत येता. कशी ताकत येता? जेन्ना तूं उतर उलयताय तेन्ना तुज्या जिवितान ह्यो मिलाग्री अजापा जाता. थँक्यू जिजस. एक भयण आसली न्हू, तिका न्हू आपसेस जाल्लो, आमचीच प्रे ग्रुपांतली ती आसली आनी तिका आपसेस जालो आनी तो आपसेस न्हू सुबेज जालो. ती भोंवपाक गेल्ली आनी ते आख्खो हातीक आपसेस जालो आनी आत दोतोरान कितें सांगलें, आत तुजो कट करचो पडटलो, आत आतां कापचो पडटलो सांगलें. तिणी त्या उतराक कितें म्हटलें जाणाय, वो आत म्हाजो म्हाका जेजून दिला, वो आत कोणूच कापूंक शकना, वो आत म्हाका पिडेस्तांचेर हात दवरूंक दिला, वो आत म्हाजो कोणूच कापूंक शकना. आनी तिणी मागणें केलें. डॉक्टरान कितें रिपोर्ट दिलोलो? आत कातरतलो. तिणी कितें म्हटलें? तिणी भावार्थ उलयलो, वो आत म्हाजो कोणूच कापूंक शकना. मागीर डॉक्टरान कितें सांगूंक लागलो जाणाय, तुजो हात आपूण कापिना, एकूच बोट कातरता. पळय कितें जालें? तिणी उलयलें कितें? तिणी तर भिरांत घेवन बसलेलो. ती पिडे विशयी तो चिंत्ताली ती आवय म्हाजें आतां कितें जातलें. सगल्यांक फोन मारून तर सांगलेलें तिणी कितें जातलें जें आसलें. कातलो आसलो न्हू. कित्याक तिणी कितें उचारलेलें? देवाचें उतर उचारलें तिणी आनी ताका लागून कितें जालो? रिपोर्ट चेंज जालो. तोच आमच्या जिवितान कसलोय रिपोर्ट सांग, कितेंय सांग, जेन्ना आमी भावार्थान उलयता, देवाचें उतर उलयता, तें वयता आनी देवाचें उतर आमच्या जिवितान काम करता. आमी कितें करता? पयलींच आमकां भिरांत घातली डॉक्टरान म्हणटकूच आमी कितें करता? सगल्यांक सांगात सुट्टा न्हू. मागीर रिपोर्ट कितें जातलो तुजो? वाडटलो न्हू. सगल्यांक सांगलो म्हणटकूच तूं तो जेजूकूच सांगशी जाल्यार जेजू तुका थंय आज बोडये धाडटले आनी कोण तरी तुका प्रे करतलो आनी कितें उतर दितलो. त्या उतरान तुका सुटका मेळटली. जेन्ना जेजूक सांगता तेन्ना ताका लागून तो कितें म्हणटा, तूं पिडे विशयी चिंतू नाका म्हणटा तुजे. तूं देवाचें उतर उलय, तुका कितें जालां तेचेर म्हणटा, तेचेरूच तुका पेखोवणी आहा म्हणटा. आनी हांव कितें म्हणटा तो, तूं आपूण तुका उतर धाडटलो म्हणटा. ते फोंडान पावलेले आत्मे तुजे म्हणटा ते कितें जाल्लेलें, तुका वायट आसलें, तुका दोतोरांनी रिपोर्ट बॅड दिलोलो, थंय पासून ते वचोन तुजे नितळ करता म्हणटा. तुका केन्ना करतले? जेन्ना तूं उचारतले देवाचें उतर आनी ते काळजान बाळगून दवरतले, रात आनी दीस तेजेर मेडिटेट करतले. तूं म्हणटलें आर्गा तुका जेदू तुज्या गायांनी हांव बरी जाली, आर्गा तुका तुज्या गायांनी हांव बरी जाली म्हणटले, तेन्नाच तुज्या जिवितान ह्यो मिलाग्री जातल्यो. ते भयणीन पळय कितें केलें. आमी म्हणटा हो आमकां असलो भावार्थ आहा. आतां दोतोरान सांगलें आमकां, थोड्यांक कितें सांगता, पांय कातर हात कातर सांगता, तेन्ना कितें करता ते उसामय जाता न्हू. तेन्नाच तर आमी म्हणीत, हो पांय म्हाका दिला जेजून प्रवचन करपाक, भोंवपाक गांवा गांवांनी, हो पांय म्हाजो कोणूच कातरूंक शकना, हे बोट म्हाजें कोणूच कातरूंक शकना. आमी म्हणीत जाल्यार आमच्या जिवितान दोन एकल्याचें जावचें ना ह्यो मिलाग्री. आमी कितें करता? दिसता तें पळयता न्हू. दोतोराचें उतर पळयता न्हू आमी उलयला तें. दोतोराचें उतर आमी थंयच्या थंय कॅन्सील करूंक जाय. आमी म्हणूंक जाय तेच्या फुड्यान म्हणपाचें ना. दोतोर कितें म्हणटलो तुका,
हे कित्याक येयलाय तर हांगासर म्हणटलो न्हू आमी मनांतल्या मनांत तें म्हणूंक जाय कितें सांगता ते रिपोर्ट म्हाजो रिपोर्ट न्हू जेजून म्हाजो रिपोर्ट 2000 वर्सां 2026 वर्सां पयलीं खुर्सार दिलेलो आसा तो म्हाजो रिपोर्ट तेच्या गायांनी हांव ऑलरेडी बरो जालोलो आसा तेणी म्हाजे सगळे पांयाचे दूख घेवन मेलोलो आसा म्हाज्या हातीची दूख घेवन मेलोलो आसा म्हाजे सगळे दुयेंस पिडाचो नाश जालोलो आसा अशें जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना कितें जातलें आमच्या जिवितांत सगल्यो मिलाग्री अजापां जातली आनी एक भयण आसली न्हू आनी तिका न्हू ती हातूनाचेर आसली सारकी बॅडीर आसली आनी तिका चलोंक बिलोंक कांय जायनासलें आमी तेन्ना पयलींच खूब वर्सां पयलीं सारकें हांव तितलें देवाचें उतर नोकळ आसली पूण बायबलान जेजून कितें केलां मिलाग्री त्यो आमी जाणा आसली म्हणजे कुड्ड्यांक बरें केलें छोट्यांक चलयलें तें सगळें आमी जाणा आसली न्हू तें आमी कितें सांगलें तिका आमी इतलीच मिलाग्री सांगली बायबलान अश्यो अश्यो मिलाग्री केल्या जेजून तुका आनी आमी तांकां टेस्टमनी सांगल्यो आनी तूं आतां उठ्ठाय काय विचारलें तिका ती उठली आनी सोमतीच चलोंक लागली पळय कितलीं वर्सांनी ती उठानासलेली ती आमच्याच घरा कडेन ती पूण उठानासली ती चलोन उठोवंक लागली कित्याक हें उतर वयता आनी तें उतर तुजो आत्म्यांक जिवीत दिता आनी आत्मो तुजो राजी जालो म्हणटकच तुका स्ट्रॉंग जाता आनी तूं आत्म्यांक तुजें फावो तें जेवण मेळ्ळें म्हणटकच तूं सोमतेच उठोवंक जाता तुका तिणी कितें केलें काळजांतसून सोत मारलें जेजू तेंच्या जिवितांत तर ह्यो मिलाग्री जाता जाल्यार ह्यो मिलाग्री म्हज्या जिवितांत जाता तिणी कितें केलें सोत मारलें देवाच्या उतराक आनी ती थीर रावली आनी ती उठोवन चलोंक लागली खूब वर्सां ती चलोंक लागली चलताली सारकी ती थँक्यू म्हणटाली जेजू थँक्यू म्हणटाली आनी चलतना बीन तो आमच्या जिवितांत आमकां कितें दिश्टी पडना त्या वस्तूचेर आमी सोत मारूंक जाय तुका आतां कोणी सांगला रिपोर्ट सांगला तुका तुजो कोण हॉस्पिटलान आहा पूण ताका बॅड रिपोर्ट दिला पूण तूं कितें कर तूं सोत उलय जेजू हो रिपोर्ट हांव कॅन्सील करता तूं सांगता तुज्या गायांनी तो बरो जालेली आसा ती गायांनी तुज्या तो चलता भोंवता सगळें करता तो घरा डिस्चार्ज घेवन घरा येयला आमकां कितें जाय तें आमी उलोवंक जाय ताका लागून आमकां कितें दिलां देवाचें उतर दिलां आमकां तें उतरूच वयता आनी तुज्या जिवितान आनी तेंच्या जिवितान काम करता ताका लागून उतर आमकां चड गरजेचें उतर गरजेचें न्हू आमकां हा उतर उलयल्यात आमकां सगळेंच मेळना संवसाराचें उतर उलोवन कितें मेळटा बिरान धाडटा न्हू हा संवसाराचें उतरां उलयल्यार बिरान धाडिना आमकां आतां फोनार कोणी तुका तुमी आतां हांगर आसा आनी फोनार तुका कितें कसले गोश्ट सांगली कितें येतलें तुमकां भावार्थ येतलो बिरान येतलो न्हू मागीर तुमी बगार फोन मारून कितें जालां आहा बरें कितें सगळें सांग उसामोल जाता हांगर मन सुद्दां लागना न्हू मागीर ताका लागून आमी कितें करूं थीर मन धरूंक जाय ते फोन सुद्दां येयलो जाल्यार ते चॉरीसराचो आत्मो त्या मनशाचेर आहा देवान ताका अभिशेक केला मोगान भरला सगळ्या वायटांतली ताका सुटका दिल्या म्हटल्यार तुजें काम सॉल्व जाता हांगा कितें म्हणटा आमकां तुजें उतर झाडून म्हणटा फोंडान पावल्यार तेचो जीव निवारता म्हणटा कोण निवारता हा देवाचें उतर देव म्हटल्यार देवाचें उतरूच न्हू तूं जेन्ना तुज्या काळजांसून तें देवाचें उतर उलयतलें तें उतरूच वचोन काम करतलें हांव कितें म्हणटा आपूण तुजें उतर धाडलें पळय म्हणटा म्हणजे तूं उलयल्लें उतर गेलें आनी तेज्या जिवितांत काम केलें म्हणटा हे भयणीच्या जिवितांत कितें हे भयणीन कितें उलयल्लें तेजो हात कापूंक जाय म्हणटा ते भयणीन कितें केलेलें उतर उलयलें कितें भावार्थाचें उतर उलयलें तेणी म्हाजो हाती कोणूच कापूंक शकना हो हात म्हाका जेजून दिला पिडेस्तांचेर हात धरूंक आमी म्हणटा हा हे हात आमकां कित्याक दिलेले आसा सगल्यांक हात कित्याक दिलेले आसा हा दुसऱ्यांक आशिर्वाद दुसऱ्यांचेर हात धरूंक न्हू हा थोडी भियातान दिसता न्हू दुसऱ्याचेर हात धरल्यार तेची पिडा मोजेर येतली म्हणून कोणूच उलयना हय हय जुलियो पळय सगळीं कोणूच उलयना मरे तर भियाता दिसता भियाता हात धरूं तुमकां तर भिरांत हात धरूंक जाल्यार तुमी कितें जातले तेंचे दुयेंस मागीर येतलें तुमचेरूच न्हू हा आमी हांगा कितें म्हणटा मार्क 16:17 कितें म्हणटा भावार्थान पिडेस्तांचेर हात धर म्हणटा तुमी भावार्थी काय दुबावी सगळीं भावार्थी काय थोडी दुबावी हा सगळीं भावार्थी न्हू आतां भियाताल्यान हात धरूं
हात दवरल्यार आमकां तेंची पिड्या बरी जायना, पूण आमी हात दवरल्यार तेंकां पिडेंतली बरी जातली ती सगळी. आमी भावार्थान म्हणटा तो भावार्थ दवरतले सवय ह्यो खुणा दिश्टी पडटल्यो. दुबाव दवरतले सवय म्हणूंक ना सर, म्हटला दुबाव दवरतले सवय म्हटला. हात दवरतले तेणे कितें म्हटलां न्ही, मागल्यार हात धरून काय भावार्थ दवरतले सवय. सगळी भावार्थी तर न्हू, दुबावी कोण ना न्हू हांगर. हा दुबावी जातले काय जावचे ना असले हा भावार्थी न्हू. मागीर तुमी कोणी तुमकां दिसलो आनी तुमकां सांगलो म्हाजेर हात दवर गो मातसो, कितें करतले, दवरतले न्हू भावार्थान. जाल्यार तुमकां तर हात दवरूंक नाका. तुमी कितें करपाचें, तेंकां उतर म्हणुपाचें. तेणी सांगलां न्हू उतर धाडटलो आनी तुका बरें करतलो. तुमी तेंकां म्हणपाचें, तेंकां सांगपाचें 10 फावटी 20 फावटी 50 फावटी, आरगा तुका तुज्या गायांनी हांव ऑलरेडी बरी जाल्या म्हूण 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 म्हटलें तेन्ना तेंकां पेखोवणी मेळटली. तुमकां थोड्यांक भिरांत आहा जाल्यार हात दवरपाची, तुमी तेंकां अशें म्हणून तेंकां शिकोवपाचें, ऑटोमॅटीक पेखोवणी जाता. नाल्यार तेंकां तुमी एक वर्ड दिवपाचें, लिंक दिवपाचें आनी तें आयका आनी नोट बरया आनी सांगा. कितें जातलें, तुमचें मागीर आन्सर मेळटलो न्हू प्रेयराक. आमी तर उलयच ना, आमी फकत तर म्हणटा तें बरें जातलें काय जावचें ना. फोन करीत तिसरात आसता आमी, बरें जालें गो बरें जालें गो बरें जालें गो. जातलें ती दुबावाची मागणी न्हू. तुवें ऑलरेडी मागणें केलाय तें ऑलरेडी बरें जालें. तुवें कितें केलाय, भावार्थाचें मागणें केलाय न्हू, ऑलरेडी बरें जालें. तुका फोन करून विचारपाची गरज आहा बगार बगार, तेच तुका फोन करून सांगतलें न्हू तुवें म्हाका मागणें शिकयलें पूण हांव ऑलरेडी बरी जाल्या. तेका लागून आमी कितें म्हणटा तो जेजू सांगता आमकां फकत भावार्थ दवरा म्हणटा, भावार्थ दवरा म्हणटा. मागीर तूं कितें म्हणटलें हांवें तुजेर प्रे केलें म्हणून तें बरें जालें म्हूण सांगतलें तेका ना. तेच्या भावार्थान तें बरें जालें न्हू. आमकां फकत म्हणटा तूं भावार्थ जाय म्हणटा. कितें वस्त हें करतली जाल्यार भावार्थ जाय म्हणटा आमकां. भावार्था वयली कोणूच जेजू कडेन वचोंक शकना न्हू. भावार्थूच जाय आमकां जेजू कडेन वयतलें जाल्यार म्हणटा. त्या भावार्थानूच तुमी बरी जाल्या म्हणटा. आतां कितें हांगा सांगता, फोंड्यान पावलेले तेंचो सुद्दां जीव सुद्दां कहो निवारता म्हणटा, उतर धाडटा म्हणटा आनी तें उतरूच तेंच्या जिवितांत काम करता. आनी तेंचो तो जीव आसलो तो वचपाचो, तेतूंतसून तेंकां सुटका मेळटा म्हणटा. आतां पळय कितल्यो टेस्टिमोनी आहा, तुमी आयकले आसा युट्यूबार बीन कितल्यो टेस्टिमोनी आहा. फकत देवाचें उतरूच उलोवन आमी बरी जाली म्हणटा. कोणी आमकां प्रे करूंक ना, कोणी हें करूंक ना, पूण उतर युट्यूबाचेर उतर आयकला आनी आपूण त्या उतरा वरवीं आपूण उतर डीप घेतला आनी त्या उतरा वरवींच आमकां सगल्यांक पेखोवणी मेवल्या म्हणटा. तो हांगा उतर धाडलें आनी फोंड्यान पावले तेंचो जीव आपणें निवारलो म्हणटा. जीव तेंचो वचपाचो आसलो तें सुद्दां उतर उलोवन ती जिवी जालेली आसा. तेका लागून आमकां बोल्लेलें आसा आमचें सगल्यांचें देवाचें उतर शिका शिका. कित्याक म्हणटा तुमकां, तें उतरूच आमकां सुटका दिता म्हणटा. तेका लागून तें उतर तुमी काळजान बाळगून दवरलें, तें उतर आमकां सुटका दितलें म्हणटा. आनी एक पळोवया आमी विजडम 16:12 पळोवया. जाणवा विजडम 16:12. खंयचेच वनस्पतीन वो झाडां पाल्याच्या वखदान ती बरी जावंक नात, पूण फक्त सगल्यांक पेकोवपी तुज्या एकाच उतरान दुनिया तांकां पेकोयली. पळय कितें सांगता हांगासर, खंयच्याच झाड्या पाल्याच्या वखदांनी तुमी बरी जावंक ना म्हणटा. तुमकां सगल्यांक पेखयल्या कोणी म्हणटा, फकत एकाच उतरान म्हणटा, देवाच्या उतरान म्हणटा. तुमकां आमकां कितें दिसता, हे वखद बरें त्या वखद बरें त्या वखद सगळीं वखदां बरीं, पूण आमी चडशे देवाचें उतर घेवन तें उतर घेवंक जाय. देवाचें उतर म्हणून घेवंक जाय आमी. खंयच्याच झाडां पाल्याच्या वखदांनी बरी जावंक ना म्हणटा. काल आमी वाचलेलें न्हू मार्क 4:26 म्हणटा ती आपूण सगळे वैजाचें वखद केलें म्हणटा. सगळे वैजाचें वखद गेलें, दुडू सगळे कबार जाले म्हणटा, तरी आपणाची गोत अदीक पास जाली म्हणटा.
थंय कोण येता न्हू दोतोराचे वखदां तेणी कितली केली आसतली, सगळीं वखदांगेर गेली, सगळे आयुर्वेदीक सगळे केले, पूण आपली वखद अदीक पास जाली म्हणटा. म्हणजे ती कितें सांगता हांगासर, आपली सगळे वैजागेर गेली. हांगोरी कितें म्हणटा आमकां, खंयच्या झाडां पाल्याच्या वखदांनी तुमी बरी जावंक ना, पूण फकत पेखोवणी तुमकां एकाच उतरान म्हणटा. आमकां सगल्यांक पेखोवणी कसल्या उतरान आसा, देवाचें उतर न्हू. देवाचें उतर शिकोवंक जाय न्हू, ताका लागून कशी शिकतली, रात आनी दीस मेडिटेट कर म्हणटा न्हू. एकूच उतर घे आनी गुणगुणूय रात आनी दीस, रात आनी दीस. तेन्ना तुका पेखोवणी साल्वासाव तुजी शांती पावतली म्हणटा सगल्या जिवितान. जोशुआ वाडयेटी म्हणटा न्हू, दीस आनी रात तेजेर मेडिटेट कर. म्हणजे दीस आनी एकूच उतर घे, हरगा तुका जेजू तुज्या गायांनी हांव बरी जाली, हरगा तुका तुज्या गायांनी हांव बरी जाली. पेखोवणी दिसना, पूण उतर काम करता. तुज्या तोंडानसून उतर उलयताय, उतर उलयता, तें उतर वयता आनी तुज्या जिवितांत तें काम करता. आमकां कितें संवय जाल्या फकत रेडीमेड प्रेयराची न्हू. तुवें मागणें केलें म्हणटकूच म्हाका पावलें म्हणटा. थोडी कितें म्हणटा, तुवें मागणें केलें मुगो म्हणटकूच म्हाका पावलें म्हणिना. म्हणिना थोडी, तुवें मागणें केलें म्हणटकूच म्हाका पावलें म्हणिना. तूं जेयलें म्हाका पावतलें. ताका लागून आमचें धोललें आसा. आमी कसलें उतर उलयता आनी कोणाचें उतर उलयता आनी आयकता कोणाचें उतर तें. आमकां दुसऱ्याचे मागण्याची ना, आमी आमचें स्वताच आपूण करूंक जाय. कित्याक एकदां हांवें तर तुका इतली दाळ दिली, तुका दाळ दिली आनी इतली एक पेलो भरून, तूं कितले दीस खातलें दाळ ती? एक दीस 2 दीस खातलें न्हू. आनी तूं म्हाजे कडेन येयलय, ती रेसिपी दी गो म्हाका दाळ कशी करता ती. आनी तुवें घरा कडेन एक तोप भरून केलें, तूं कितले दीस खातलोय? खूब दीस न्हू, फ्रिजीन दवरून खातलें 8 दीस तरी न्हू. ताका लागून आमकां हांगासर येवन तुमी विसरूंक जाय, ही रेसिपी शिकोवंक जाय, तुमी हे उतर शिकोवंक जाय. तुमी ते उतर तुमी शिकल्यार तुमच्या जिवितान फायदो आहा, तुमकांय फायदो आमकांय फायदो आहा ते उतर शिकल्यार. कित्याक ते उतरूच आमकां सुटका दिता. ते उतरूच आमी मुटल्यार आमच्या जिवितान, आमच्या फॅमिलीच्या जिवितान कितें बांदपास आसलेले ते सगळे रिणांतले प्रॉब्लेम सगळे ते उतरूच म्हणूनच आमकां सुटका मेळटा. उतरूच म्हणून आमकां सुटका मेळटा आनी खेतरूच आमकां सुटका ना. तूं कितें म्हणटलो, हे म्हाका संवसाराची उतरां उलोवन म्हाका सुटका मेळटली, दोतोराची उतरां, ते एडवोकेटाची उतरां उलोवन सुटका मेळटली, ते म्हाजें हें जातलें थोडो तेंप जातलें, परत येयल्यार कितें करतलें? ताका लागून उतर शिकल्यान तुमकां गरजेचें. कित्याक तुमकां प्रॉब्लम येयले, आतां ह्या प्रॉब्लमाक तुवें उतर उलोवन ते प्रॉब्लम तुजें सॉल्व जाला. दुसरे प्रॉब्लम येयले, पयलींचें उतर म्हणून हांवें हे प्रॉब्लम सॉल्व केल्ले न्हू, आतां आपूण हेंच उतर उलयतलो आनी तें उतरूच घेवन म्हाका सुटका मेळटली. आमी हांगा थीर मोलान धीर धरूंक जाय. ते उतरान म्हाका सुटका मेळ्ळा न्हू, हे उतर आतांय म्हाका सुटका दितलें, आतांय म्हाजें बांदपास तुटतलें ह्या उतरान. जेन्ना आमी उच्चारता न्हू तें उतर वयता आनी तें दुसऱ्याच्या जिवितान, तुज्या जिवितान काम करता. आमी तर म्हणटा, आवय हो एडवोकेट म्हाजें कितें काम करतलो, मागीर करतलो. आमचें उतर गेलें न्हू, वायट उतर सोडलो हितून, तें वचून तुज्या जिवितान काम केलें, तो आनी तुजें कांयच काम करचो ना. तो सांगतो देड फुडें घेत रावतलो. कित्याक तुवें आनी कितें काम करतलो. तूं म्हणूंक जाय, लास्ट जेजूच्या नांवान म्हाजी केस आनीक ना, जेजून म्हाजी केस मिटयल्या. तो एडवोकेट जावन जेजू क्रिस्ताची कोर्ट तूं सोत उलयता, तेजेर म्हाजें सगळें सोरेसोराचो आत्मो घाल आनी देवाचो फावर म्हाजेर आसा म्हूण आनी घाल. पळय कहें तुज्या जिवितान जाता तें. आमी उलयता तेंच आमच्या जिवितान उतर घडटा. आमी कितें उलोवंक जाय, आमकां भावार्थाची उतरां उलोवंक जाय. हांगासर कितें म्हणटा, हांगासर ते फंडान पावलेले तेजो जीव तो ना, ते सांगले फंडान पावलो जीव वयता आनी ते काम करता. हांगा कितें खंयचेच झाडां पोल्याच्या वखदान तुमी बरी जावंक ना म्हणटा, फकत देवाच्या उतरान तुमी बरी जाल्यान म्हणटा. ताका लागून आमी कित्याक गोड धरून रावंक जाय? देवाच्या उतराक न्हू. कसलोय प्रसंग येयलो जाल्यार तुमी कितें उलयतले? देवाचें उतर केन्ना आसतलें? देवाचें उतर कांय जाण आहा तेन्नाच भायर सरतले न्हू. कांय जाण तो देवाचें उतर ना तुज्या जाल्यार कितें भायर सरतली? संवसाराचें उतर बोल्ला
ते भायर सरतले तुज्या जिवितांत. तेका लागून आमचे दवरलेले आसा. आमी तेका लागून कित्याक तुमकां काळजान बाळगून दवर म्हणटा, काळीज एक लोकर कशें. मनान बाळगून दवर कित्याक सांगना आमकां आमी तुमकां? मनान बाळगून दवर. मन आमचें हें न्हू, भोंवता न्हू. तुमी आतां सगळीं हांगर बसल्यान. मन खंय आहा? घरा कडेन पावला, थोड्यांचे बाजारान पावला. खंय खंय पावला न्हू मन? मन आमकां एके कडेन बसयता, ते सगळ्याक बोडटा न्हू. तेका लागून तो काळजान बाळगून दवर म्हणटा. काळीज तुजें खंय भोवना न्हू. काळीज एकेच कर. तेका लागून काळजान बाळगून दवर म्हणटा. काळजान तुज्या बाळगून दवरता तेन्ना कितें जातलें म्हणटा तेतून प्रोवर्ब 20 पळोवया. प्रोवर्ब 23 पळोवया. प्रोवर्ब 4:23 न्हू ते. आनी कसलेय दुसरे वस्तू परस तुज्या काळजाची काळजी घे. पळय, कसली दुसरी वस्तू परस तुजी तुज्या काळजाची काळजाची काळजी घे म्हणटा. कित्याक सांगता? काळजी घे म्हणून ह्या काळजान तुजें कितें बोल्लाय तेका लागून त्या काळजाची काळजी घे म्हणटा आमकां. कारण तांतल्यान जिविताची जोर फुट्टा. पयत्यांतल्यान कितें फुट्टा? जिविताची जोर फुट्टा म्हणटा. म्हणजे तितून ही कितें बोल्लाय तितून उतर तें तुजें भायर सरता तें उतरां म्हणटा. जालें न्हू? 20 आनी फुडें. वाच फुडें पळया. वांकडे उलयतल्या तोंडाक ना फाट कर. 22 पळय. 22 आहा न्हू. 21 सून वाचूं मागीर 1 आनी 2 हा वाचूं. वाच वाच वाच. 20 सून म्हज्या पुता हांव तुका कितें सांगता ताचेर चिंत दी. चोत्रायेन म्हजीं उतरां आयक. पळय कितें म्हणटा? म्हज्या पुता म्हजें दुयें हांगर म्हणिना कांयच तो. हे जाणट्या हे भुरग्या हांवें म्हणिना तो हांगर म्हाज्या पुता कितली वयाची जावं कितली जावं. कितें म्हणटा हांगासर तो? म्हज्या पुता म्हजें दुयें म्हणटा तो हांगासर. म्हज्या पुता कित्याक म्हणटा आमकां तो सगल्यांक? तेका सारकी सगल्यांक एक समान सगळीं. आमीच भेदभाव करता करिना. तेका लागून आमकां सगळीं सारकी म्हणटा. म्हज्या पुता म्हजें दुयें म्हणटा पळय हांगासर. म्हजें उतर चीत दिवन आयक म्हणटा. हितूर म्हणटा हितूर सगलें आसता. चीत दिवन आयक म्हणटा. आमकां म्हणटा चोत्रायेन म्हजें उतर आयक म्हणटा. चोत्रायेन आयक म्हणटा. चीत दिवन आयक म्हणटा देवाचें उतर. तेका वेल्यू आसा. ते तुज्या जिवितान काम करतले. तांकां तुजे नदरे भायर दवरी नाका. पळय तांकां तुजी नदरे भायर दवरी नाका म्हणटा. नदरे भायर दवरल्यार कितें जातलें? हे संवसाराचें दिसतलें आमकां न्हू. नदरे भायर दवरूं नाका म्हणटा. तेका लागून आमकां तो सांगता कितें? हे तुज्या काळजान बाळगिलाय तें म्हणटा सांबाळून दवर म्हणटा. तें उतर म्हणटा तूं उलय. तें उतर शीक म्हणटा. त्या उतरान तूं शिकतलें तेन्ना तुका हें सगळें दिश्टी पडटलें. तांकां तुज्या काळजान बाळगून दवर. पळय तांकां तुज्या काळजान बाळगून दवर. हें देवाचें उतर काळजान बाळगून दवर म्हणटा आमकां. हांवें सांगलेलें न्हू काळजान बाळगून दवर. कित्याक सांगलेलें तें? काळजान जें कितें आसा तें तुज्या तोंडानसून भायर सरतलें. तेका लागून काळजान देवाचें उतर तर आसा तुज्या जाल्यार तुका कितले प्रॉब्लम येयले कितें जालें तूं तेका सुद्दां उतरूच दितलें. हें उतर म्हणून हांवें म्हाज्या प्रश्नाचो सुटावो जाला. हें उतर तुवें म्हूण गो. हे उतर तुज्या जिवितान म्हाज्या जिवितान तें काम केलां. हे उतरान ते तुज्या जिवितान काम करतले. आमी जेन्ना उतर उलयत रावता आनी दुसऱ्यांक तूं भावार्थ दिता तेन्ना तेंच्या जिविताचे प्रॉब्लम सॉल्व जातले. आमी तो तेंच्या भितर मेतेर जाली. अमको दोतोर बरो आसा गो. त्या दोतोरान म्हाका पेखोवणी दिल्ली हें दिल्लें तें दिल्लें म्हणीत जाल्यार कितें जातलें मागीर आमचें? आमकां मागीर देवाच्या उतराची समजणी ना न्हू. आमी हांगासर म्हणटा येता हांगासर पूण हांव तुमकां सांगना डॉक्टराक वचनाका. डॉक्टरागेर वचोंक जाय आमी. दोतोर कितें सांगता न्हू तें आयकूंक जाय. चड तो सिरियस बीन रिपोर्ट दिला जाल्यार आमी सांगूंक जाय तेजो हो रिपोर्ट म्हाजो न्हू. म्हाका जेजून 2000 वर्सां पयलीं 26 वर्सां पयलीं रिपोर्ट दिलेलो आसा. तुमी टॅबलेटां बीन सगळें सारकें घेवंक जाय पूण जेजूचे मागणी करून घेवंक जाय आमी टॅबलेटां बीन घेताना. मागीर हांगासर कितें म्हणटा आमकां? तो म्हणटा कितें? तुज्या काळजान बाळगून दवर म्हणटा. कित्याक जांकां
तीं मेळटात तांकां तीं जिवीत पळय आनी- जांकां ती मेळटा तांकां जिवीत आनी भलायकी म्हणटा. हे उतर तुमकां मेवळा जाल्यार तुमकां जिवीत म्हणटा आनी आख्ख्या मनशा कुळाक भलायकी म्हणजे तुमकां नितळ करता हे उतर सारकें. वाचला न्हू ब्रादरीन आमकां कितें उतर करता जॉन 15:3 म्हणटा आमकां उतरूच नितळ करता. आमकां उतरूच आमचे सगळे पेखयता. आमचे सगळे भितर वायट आसलेले उतर वयता आनी सगळे मेळ्यांतले आमकां नितळ करता. आमकां उतर आमकां रोगत नितळ करिना. आमकां रोगत आमची पातकां बोगशिता. आमकां पातकांतली नितळ करता. आमकां दोन फरक आहा. आमकां रोगत आमकां पातकांतली नितळ करता. 1 जॉन 1:7 आहा ते आनी नितळ करता आमकां जॉन 15:3 म्हणटा आमकां उतरूच नितळ करता म्हणटा देवाचें उतर. ताका लागून आमची धरलेली आसा थोडी कितें म्हणटा आमकां रोगतान बरी जाली. रोगता जेजूच्या रोगतान आमची पातकां नितळ जाल्या. आमच्या जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाल्या. आमकां डिफरंट कळोंक जाय. जेजूचें रोगत आमकां नितळ करता. वाचूंक जाय तुमकां 1 जॉन 1:7 आहा ते तुमकां वाचूंक जाय जाल्यार वाचा तुमी. रोगतान आमची पातकां नितळ करता. वाच पळय 1:7 पूण जसो देव उजवाडान आसा तशी आमी उजवाडान चलता जाल्यार एकामेकाच्या एकचारांत आमी आसाव आनी ताच्या पुता जेजूचें रोगत सगळ्या पातकांतली आमकां शुद्ध निर्मळ करता. पळय आमकां पातकांतली कितें नितळ करता म्हणटा हां जेजूचें रोगतूच आमकां पातकांतली नितळ करता म्हणटा. आमकां आमच्या रोगतांतली आमकां पातकांतली आमकां रोगतूच नितळ करता म्हणटा आमकां. आनी आमकां जॉन 15:3 कितें म्हणटा जेजूचें उतर आमकां हें करता म्हणटा. पळया वाचया आमी जेजूचें 15:3 पळय कितें म्हणटा ते जॉन. कळ्ळें न्हू फरक कळ्ळो न्हू तुमकां. हां फरक कळ्ळो न्हू रोगत आनी उतर ते कळोंक ना. पळय जेजूचें रोगतूच आमकां पातकांतली सुटका दिता. आमकां पातकांतली धुवन काडल्या आमकां जेजून रोगतान आपल्या आनी जेजूचें उतर आमकां नितळ करता. आमकां वाचया जॉन 15:3 तर वाचला ते आयकला न्हू. परतून जाय 1 जॉन 1:7 पूण जसो देव उजवाडांत आसा तशी आमी उजवाडांत चलता जाल्यार एकामेकाच्या एकचारांत आमी आसाव आनी ताच्या पुता जेजूचें रोगत सगळ्या पातकांतली आमकां शुद्ध निर्मळ करता. पळय आयकलंय न्हू आयकलोय. पळय आमकां रोगतानूच नितळ करता म्हणटा आमची पातकां. आनी 15 कितें म्हणटा तें पळया जॉन 15:3 हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरा वरवीं तुमी नितळ जाल्यात. पळय केतून नितळ जाल्या म्हणटा आमकां आपूण उलयल्ल्या उतरा वरवीं आमी नितळ जाल्या म्हणटा. नितळ जाली म्हणजे आमची सगळी आमकां दुयेंसांतली पिडेंतली आमी बरी जाली म्हणटा. आमी कोतूरून उतर उलयला त्या उतरा वरवींच आमी बरी जाल्या म्हणटा. उतर उलयता त्या उतरा वरवींच आमी बरी जाता. आतां आमी पळयलां न्हू आतां तेंच्यांनी उतर उलयले उतर जाल्ले आनी ते कितें जालें ते फोंडान पावलेले तेचे आत्मे निवाळ्ळे म्हणटा. खंय पयस पूण गेलेले ते आत्मे सुद्दां निवाळ्ळे म्हणटा. कित्याक हे उतरूच आमकां चड गरजेचें. जेजूनी सांगलां न्हू तुमी उलया उतर आनी तुमच्या जिवितांत घेया म्हटलां न्हू. मोन्यांनी म्हटलां जेजून खंय तरी तुमी दुसऱ्याक प्रे करा दुसरी प्रे करतले आनी आमकां पेखोवणी मेळटली म्हणून बरयलां. हांव मागतली आनी तुमी बरी जातली म्हणून खंय तरी बरयलां.
काय तुमच्या भावार्थान तुम्ही बोरी जाली म्हणून बरयला? हा, आमच्या भावार्थानूच आमी बोरी जाली म्हणून बरयला न्हू, तेका लागून आमकां सोड गरजेचें कितें? हा, देवाच्या उतराचेर भावार्थ धरूंक जाय न्हू. भावार्थ धरीत जाल्यार आमच्या दिसान काम करतले वस्तू. हा, भावार्थूच उलोवंक जाय, भावार्थाची उतरां न्हू. कोण आन्सर दिना? जेमेता भूक लागली? आ, कोणूच आन्सर दिना. होय. भूक लागली? ना ना हा, जरा ब्रेक घेऊया. ना ना. हा हा, होय. आता कितें शिकोवंक जाय आमकां? देवाचें उतरूच इम्पॉर्टंट न्हू आमच्या जिवितांत. होय. कितें आमी आतां उलयतली उतर कसलें? देवाचे हा, देवाचें उतर उलयतली न्हू. कितें प्रसंग येयलो जाल्यार आमी भियातली, मातशें वगत भिरांत येतली. तेन्ना आमी रोखडीच चित्रान येवंक जाय आनी म्हणूंक जाय, हा जेजू तुवें बरयल्लें आहा उतर, म्हाका 2 टिमोथी 1:7 जेजू म्हाका भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना, मोगाचो घटायचो मनसा आत्मो दिला म्हणीच रावंक जाय. आमकां तेन्ना येतली भिरांत, तेन्ना आमी उलोवंक जाय. उलयता तेन्ना कितें जातलें आमच्या जिविताक? आमकां घोटाय मेळटली, बॉल मेळटलें आमच्या जिवितांत. आतां तुमी वाचलां न्हू, आमकां उतरूच सगळें नितळ करता म्हणटा आमकां न्हू. उतर आमकां पेकयता, रोगतान आमकां पातकां धुवन काडल्या आमची. आमी उलोवंक जाय. कितें कोणी सांगता, खूब जाणां म्हणटा पळयला तुमी, आमकां पातकान जेजूच्या पातकान जेजूच्या रोगतान हांव बरी जाली, रोगतान बरी जाली म्हणटा न्हू. जेजूचें रोगत आमकां नितळ करता पातकांतली, आनी आमकां जेजूच्या घायांनीच ऑलरेडी आमी बरी जाले. तेणी बरयलां न्हू, 1 Peter 2:20, आयजाया 53 बरयल्लें आसा. तेणी कितें बरयल्लें आसा? म्हज्या घायांनीच तुमी बरी जाली म्हणून बरयला. थंय बरोवंक ना तुमी रोगतान बरी जाल्या, म्हज्या घायांनी. जेजूचे गाये पळयल्या न्हू, ते फावटी पिक्चर दाखयल्ले हेचेर स्क्रिनीचेर, जेजूचे गाये कशे जेजूक मारता आनी कितें करता ते घाया वरवींच आमकां पेखोवणी मेवल्या. आनी आमकां केतुरूच पेखोवणी मेळना. तुमी तो सोत मनशां तेजे घायाचे नियाय करशात जाल्यार तुमकांच पेखोवणी सालवासाव आहा त्या गाया वरवींच. आनी तुमकां सालवासाव केतूर आहा? आमकां फकत देवाच्या उतरान. देवाचें उतर तर घेवन रातांनी ती सुलोशान तुमी रातांनीच मेडिटेट करशा. एकूच उतर घेवन 1 म्हयनो सुद्दां तुमी मेडिटेट करशा, त्या उतरानूच आमकां पेखोवणी आसा. ते उतर उलयता आनी आमच्या जिवितान काम करता. कशें काम करता? जे तुजे बांदपास कितले वर्साचे जायना, मोडोन पडना, ते बांदपास मोडटा. थँक्यू जिजस, थँक्यू रिस्पेक्ट. एक न्हू करसवाड्या भयण येयली, म्हणजे ती हांगर येयल्ली ते फावटी, आनी तेजें चेडूं न्हू, तुमी आयकलें आसतली टेस्टिमनी. तेजें चेडूं न्हू तांती खाल्लें, आयस्क्रीम खाल्ली, सोमतें एडमीट करूंक जाय आसलें हॉस्पिटलान. आनी हो तो स्ट्रॉंग आसलो आवयचो, म्हणजे ते खाल्लें जाल्यार म्हाजें चेडूं सीक पडटलें. हे तेका कांयच दिनासली. सासूमाय तरी दिवया तेका म्हणटाली, हे दिनासलें तेका, असलो स्ट्रॉंग आसलो. आनी हांगा रिटेडाक येयले न्हू ते चेडूं, आवयच्या देयान बल रिटेडाचेर मागण्याचेर वडाचेर चेडूं. आनी एक स्ट्रॉंग आसलो कितें? हात धुवपाचो. कितें मातशें केलें न्हू, हात धुवपाचे, खावपाचे, हात धुवपाचे, हँडवॉशान हात धुवपाचे. हांगासर येयले न्हू ते चेडूं थंय मातयेन खेळटा, कितें खेळटा, आनी येवन तशेंच प्लेट घेताले. आवयक सांगच्या पयलींच प्लेट घेवन आपुणूच खाताले, तांती बिती सगळें खाताले. आनी आयस्क्रीम, हांगासर आयस्क्रीम आहल्यो न्हू मे म्हयन्यान, त्यो आयस्क्रीम दिता ते सुद्दां खाल्ल्यो तेणी आयस्क्रीम पासून. म्हटल्यार काय एक सांगना. सांगता सिस्टर पयलाय म्हणटा चेडवाक कांयच सांगना. तुवें म्हटलें हांगासर तुजें चेंज केलंय न्हू म्हणून म्हटलें तेका पेखोवणी मेवळी. म्हटलें तुवें मायंड सेट कितें केल्लें? म्हटलें तें खाल्ल्यारूच ते हॉस्पिटलान वयतले, तें खाल्ल्यार. तें म्हटलें कांयच ना. आतां खंय न्हू ते दिसा करसवाड्यान टेस्टिमनी दिल्या. आतां खंय न्हू तेका घरा कडेन ती सासूमाय आहा ती सकाळची 2 तांतयां, दनपारची 2 तांतयां आयस्क्रीमी सिस्टर खूब खाल्ल्यो तेणी म्हणटा, कांयच सांगना म्हणटा. आनी जाल्यार 2-2 तांतयां दिवनाका म्हटलें. तेका 2-2 तांतयां दिता उकडलेली. पळय कितें आतां कितले वर्साचो बांदपास मोडलो कहो. देवाचें उतर शिकली, कांय जाण बाळगून दवरले, उलयले, आनी ते सुटका मेवळी पळय तेजी. आतां तें कितें जालां तेका? आतां तेका सारको तो भावाच लागला न्हू सारको. ते म्हणटा आपल्याक आतां देवाचें उतर शिकोवंक जाय, शिकोवंक जाय. करसवाडे येता, काल ते एका रिपोर्टाक गेल्ले
हॉस्पिटलान कितें म्हणून आपण टेस्ट करूंक जाय म्हटलें. हांवें सांगलें वच टेस्ट करूंक. सॉरी सर आसा आत्म डॉक्टराचेर घाल, सगळे टेस्ट तुजे नॉर्मल म्हटलें. आनी म्हाका सांगूंक लागलें येवन, फोन केलो, सिस्टर म्हाजे टेस्ट सगळे नॉर्मल काडलेले तितले. आनी प्रेज गॉड म्हटलें. आनी एक टेस्ट उरला तो म्हटलें जेजू म्हटलें दिता तो कहलो फूल पॅकेज दिता न्हू. जेजू एक्स्ट्रा सांगता, एक पॅकेज सांगता जेजू, एक तुजे एक सांगता हेच करून सगळी पॅकेज दिता न्हू तुका. हांवें सांगलें जेजू तुका सगळी होल पॅकेज दिल्या म्हटलें. सगळे रिपोर्ट तुजे नॉर्मल म्हटलें. हे तर नॉर्मल येयले, तो रिपोर्ट नॉर्मल बिलीव कर. थँक्यू जिजस म्हणटा, प्रेज गॉड. खाली येयले, लेट येयल्ले मातशें, पूण सांगताले. पळय कितें आतां तेजी कितें केलें तेणी, आमच्या आंगसर चेंज करूंक जाय. आंगर मोतीन चेंज केलें म्हणून कितें आतां सगळे रिपोर्ट कितें डॉक्टरान सांगलेलें तें ऑटोमॅटीक उतरा वरवीं चेंज जाता. ताका लागून आमकां कितें सांगता तो, उतर उलय आनी तुजी पेखवणी घे म्हणटा. उतर ताका उतर धाडलें आनी ते फळान पावलेले जीव तेणी निवारले म्हणटा. आपूण उतर धाडलें, तूं कितें उलयताय तें उतर वयता आनी तुज्या जिवितान तें आज बरी वचोन काम करता. कोणाक हांगासर आहा तर एलर्जी प्रॉब्लम कितें प्रॉब्लम जाल्यार तुमी उतर घेया, झगडा उतरा वडे, मायंड चेंज करा. म्हाज्या चेडवाच्या जिवितांत, म्हाज्या बायलेच्या जिवितांत, म्हाज्या घोवाच्या जिवितांत कसलीच एलर्जी, कसलेच दुयेंसाक, कसले ताका कसलोच अधिकार ना. पूणटा तेन्ना तुमच्या जिवितांत ह्यो मिलाग्री अजापा जातली. उलयता ते उतर वयता आनी तेंच्या जिवितान काम करता. ह्याच शिवाय तुमी क्लेम करू आत्ताच्या आत्ता ज्यो सांगता फाल्यां बिंदू म्हणटा, आत्ताच तुजी पेखवणी मेवळी म्हणटा, आत्ताच तुजी एलर्जी बरी जाली. हय तूं जिवितान घेवन तूं म्हणटाय ती एलर्जी सगळे तुजे डावट आसलेले ते सगळे क्लियर जाता फकत देवाच्या उतरात. तूं उलयता ते उतर वयता आनी तुज्या जिवितान काम करता, तुज्या भुरग्याच्या जिवितान. आनी आमकां कितें जाता एकदां त्या भुरग्याच्या जिवितान आवय बापाचो कसो असर पडटा जाणाय भुरग्याच्या जिवितान. आवय बापूय उलयता तूं हें खाल्ल्यार मरे तुका हें जातलें तें जातलें. मागीर ते भुरगे कितें म्हणटा, म्हाका नाका तें, म्हाका मम्मीन सांगलां तें एवॉयड कर म्हणून. कोणागेर गेले जाल्यार म्हाका तें नाका म्हणटा. ताका जाय आवडी आहा ते भुरग्याक खावपाचें. भुरगे न्हू ते म्हळ्यार ते कितें करता, आवय बापाची उतरां ताका हांगासर आसता न्हू ती तेज्या काळजान तिणें बाळगून दवरलेली आसता. ती मागीर कोणागेर गेली म्हणटकूच एवॉयड करता, म्हाका तें नाका, म्हाका तें खावंक खोवाना. आमकां खाता तें मेळ्ळें करता. आमी काल वाचलेलें न्हू, आमकां खाता तें मेळ्ळें करता कितें तरी, आमकां ती उतरां मेळ्ळी करता. ती काळजान आहा ती काल वाचलेलें न्हू आमी, जी उतरां ती काळजान आहा ती आमच्या तोंडांसून भायर सरता आनी तीच आमकां मेळ्ळी करता. तीच आमच्या भुरग्यांच्या जिवितान असर हाडटा. खावंक खोवाना. एग्जाम्पल घेवया आमी, एक भुरगो आतां शिकाना ताका आमी सोदीत म्हणटा तो पयलीं काय बरो शिकता आनी तूं आयजूय इतलेच मार्क घेवन येयला. तेज्या मनान असर पडटा हांगासर आनी तो फुडें शिकोवंक पावना. तूं तर म्हणशीत बाबा आयज तूं इतलें घेतलें मरे, फुडले एग्जामीक मरे तूं चड घेतलोय. मागीर तो कितें करता, ताका उर्बा येता शिकपाची, काळजान सारकी उर्बा येता. मम्मीन सांगलां, मम्मीन म्हाका हे फावटी कांयच म्हणूंक ना, मारूंक ना, कांय ना. फुडले हेका तूं बरे एग्जामीक पास जातलें. मागीर कितें जाता, ताका आवडो येता, तेज्या काळजान भितर तें उतर वयता आनी तो कितें म्हणटा, मम्मीन म्हाका ही उतरां म्हटलेलीं न्हू, त्या उतरांक लागून मागीर तो शिकोवंक पावता. थंय आमी कितें उलयता न्हू भुरग्यांच्या जिवितान तें असर जाता. खावंक खोवाना, तूं ती उतरां हेज्या काळजान वयता आनी ती उतरां तेज्या मायंडांतसून भायर सरता. म्हाजी मम्मी म्हाका सदीत तेचेर कंपेर करता, ताका उलयता, मागीर ती उतरां ताका इफेक्ट जाता आनी तो शिकोवंक फुडें पावना. तूं तर म्हणशीत म्हाजो भुरगो बरो शिकता, इंटेलिजंट आहा, ताका मायंड ऑफ क्रायस्ट मेवळा, ताका जाणवायचो विजडमीचो आयजाया 11:1 आहा न्हू, जाणवायचो ऑफ द मायंडचो बुद्धीचो आत्मो मेवळा ताका. अशें जेन्ना आमी म्हणटा भुरग्यांक तेन्ना तेज्या जिवितान ते सगळे बुद्धीचो आनी आत्मो मेळटा तांकां सगळे. आमी उलयच ना, आमी ताका भिरांत घातली जाल्यार मागीर ती भिरांत तेंच्या जिवितान काम करता. आमी तुका कितें म्हणूंक जाय, बाबा तूं कितें खाल्ल्यार कांय जावचें ना जेजूच्या नांवान. हें जेजून सगळें आमकां बऱ्याकूच तेलां. हें खाता तें आमकां कितेंच मेळ्ळें करिना, आमचें उतरांच आमकां मेळ्ळी करता. ताका लागून आमची धरलेलें आसा, आमी कसलीं उतरां उलयता जिवितान आमच्या भुरग्याच्या जिवितान घरान आमी कसलीं उतरां उलयता. भिरांत हाडटा तसली काय आमी भावार्थाची उतरां उलयता. ते जोण एकल्याचेर धरलेलें आसा. आतां वाचला न्हू आमी काळजान कितें बाळगून दवरूंक जाय, देवाचें उतर. तितून कितें फुट्टली आमच्या जिविताची जोर.
जोर म्हणजे तुम्ही जाणा न्हू, जोर जोर जाणा न्हू तुमी. जोर कशी वयता, अशी अशी. तूं आतां बंद केलोय, ती बंद रावता. तूं आतां जोर जोर आतां व्हांवता आनी तूं कितले गुणे घाल थंयसर आनी पॅक कर, बंद जातली. दुसरे कडसून वयतली न्हू. आमी जोरी, हा आमी कोण, बाय 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 एकेच कडेन आसता न्हू. ती आपल्या घराकूच देवाचें उतर दिता न्हू. आनी जोरी कोण, ती आमी न्हू. तेका लागून आमकां जोरीचे आनी बायेचे एग्जाम्पल दिला. बाय म्हणजे एकेच कडेन म्हाजे फॅमिलीक आनी म्हाकाच पुरो देवाचें उतर. जोर म्हणजे कितें, तूं गांवांनी ती जाता थंय 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 वयता न्हू. जोर तिका वाट मेळटा थंय थंय वयता न्हू. तशीच आमी खंयसर वाट मेळटा थंय आमी देवाचें उतर दिवपाक वयता न्हू. हा आमकां कोणी आफयत जाल्यार आमी खंयसरूय वयता. पूण आमी तांकां सांगता पयलींच आमकां चडशे शेनवार आनी आयतार चडशे आसता, पूण आमकां शेनवार आयतार जायना. तर कितें ते कशी जोर फुटात वयता. ताका लागून आमी जोरी भाशेन सांग जायी. जोर खंयचे वाटेन वयता पळय तिका वाट मेळटा थंय वयता तांकां देवाचें उतर. ती भियाना जोर. हे वाटेन गेल्यार म्हाका आडयतलो, ते वाटेन गेल्यार म्हाजे ब्लॉक घालतलो म्हाका. ती म्हणटा आपूण दुसरे वाटेन फुटून वयता. ब्लॉक घालतलो म्हणजे कितें, तुमकां आडखळ्यो येतल्यो, तुमकां वचपाक दिवचे ना, तुमकां भिरांत घालतली. थिंगेर गेल्यार तुका मारतले, तुका हें करतले ते करतले, हय तुमकां भिरांत घालता. आमकां एक दीस भिरांत घातलेले, हांव भयण वयताली कोणाक तरी आमी रिच आउट खंय थिंगेर वयताली आनी तो खंय सगळे पास्टरांक येयलेले आनी खंय मारून दावडटा खंय, तो घरारूच घेयना खंय. आनी भयण वयताली टू व्हिलरीत. आमी दुसऱ्या रस्त्यान गेली, दुसऱ्या जाग्यार दोगांय पडली. हांव अशी गाडी येतना हांव बेश्टी थंय चलोन थंय वाट इसरूंक गेल्लें. वाट इसरूंक हांव चलोन येतालें हांव अचानक पडलें. हयसर खंय पडलें तें म्हाकाच खबर ना. म्हणल्यार कांय जावंक ना, ते गाडी घेवन पडले. म्हणजे थिंगेर आमी वचपाची आसली आनी ते गाडी घेवन पडले म्हणल्यार कांयच जावंक ना. ती बायल सायडीची आसली शॉपा वयली, ती भिराली. ती म्हणाली म्हाजें कांयच करता कॅथलीक बायल, म्हाजें काय. हांवें म्हटलें तुमी पडल्यान आनी म्हाजें काळजान की हांव तुजें काळीज, हय आतां आगे तुजें काळीज. म्हटलें कितें काय, म्हटलें तूं जावना जेजू क्रिस्ताचें कोण. आगे तुजे रस्त्यार म्हटलें शॉप आहा तुजें. म्हटलें हांगूर कितले तुका एक्सिडेंट जाता, कितें जाता, तुजें काळीज अशेंच दवरलाय तुवें म्हटलें हांवें 14:1 हांवें सांगलें जॉन 14:1 कितें म्हणटा, तुमची काळजां उत्सामय जावं नाका म्हणटा. म्हटलें जॉन 14 सांगता म्हटलें. आनी मागीर धरून काळजार मागणें गेले हातीर. हांव अजुनूय कोलकोलता. आगे कोलकोलता कितें, आमी पडल्या म्हटलें तुजें शॉप. आनी ती आमकां हांव सांग म्हटलें. हांव म्हटलें मागणें करता. तेणी गाडी उखल्ली, तो कोण येयलो गाडी उखल्ली. कांयच सांगना आमकां दोगांयकू. आमी तशींच म्हटलें मुद्दाम आमी ह्या पास्टरागेर वयतलीच. म्हणजे कळोंक जाय न्हू, हेणी आमकां कित्याक सयताना उडयल्या वचोंक कळना म्हणून आमकां. म्हणजे आमकां कांयच सांगना, आमी दोगांय परत गेली. आनी तेणी आमकां बरो येवकार दिलो. गेली बरो यो म्हणालो बस आवय कडेन. तो भाजी चिरूंक लागलो. मागीर सांगलें कळसवाडे सुद्दां येता म्हणलो. म्हणल्यार ताका कोण हाडपाक ना जालो म्हणून आमकां सगळें सांगूंक लागलो बीन. आनी जालो बरें जालो. आनी मागणें करून आमी येयली. हांव कांयच करूंक ना, कित्याक आमी भिरांत घेवंक ना न्हू. सयतानान कितें केल्लें आमकां वचोंक कळना आमकां दोगांयकूय उडयली पळय. म्हाका हांव अशी बेश्टी हय रस्त्यानसून चलोन येता थंय डूब करून हांव पडलें. बेश्टी पडलें हांव सारकें. आनी ते तरी गाडी घेवन पडले. हय टर्न जाताना कितें गाडी घेवन पळय दोगांय सारकी थंयच गेली. मागीर आमी आनी ते भायलेचे मागीर सांगलें तुका कांयच उसामळ जाता, आजुनूय कोलकोलता. हांवें सांगलें जॉन 14:1 म्हटलें कितें म्हणटा, तुमची काळजां उसामळ जावं नाका म्हणून बरयलां आमगे. म्हटलें आनी तुजी काळजां कित्याक उसामळ जाता, तुजे रस्त्यार शॉपार तुका कितले फावटी लोक पडलो आनी स्कुलां हयसर आनी कितले फावटी पडलो की तुका दिसता आमगे थंय. म्हटलें ना तुमचेच आमचें कित्याक काय, आमी जेजू क्रिस्ताची कूड. म्हटलें सयतानाक आमकां कसलो अधिकार ना. आनी तिजें मागणें केलें आनी म्हळ्यार आतां बरें शांत दिसलें म्हणालें. हांवें सांगलें जेजूचें उतर तें. म्हटलें पळय कितें आतां एकदां भिरांत घालता थिंगेर वचोंक कळना म्हणून. ताका लागून तुमी मुद्दाम वचोंक जाय तसल्या मनशागेर. पळोवंक जाय सयतान कित्याक आडयता, तो कित्याक आडयता. ताका देवाचें उतर मेळटलें आनी ताचो आत्मो स्वर्गाक येतलो आनी ताचो आत्म्याक जेवण मेळटलें फावां तें. म्हणून त्या खातीर आमकां कितें करता, तो ब्लॉक घालता एकदां त्या फॅमिलीगेर तूं वचोंक कळना म्हणून. ताका लागून आमची दवरलेलें आसा आमी डिसिजन कसलें घेता, फाटीं सरता काय फुडें वयता.
ते उतर घेऊन जेन्ना आमी वयता तेच्या जिवितान ते काम करता. तेका लागून तुमकां उतर कित्याक शिका म्हणटा, उतरान कित्याक रावा म्हणटा तुमकां. उतरूच आमकां सुटका दितले न्हू. कोणागेर गेले उतर आमकां फुडें व्हरपाक आदार दितलो न्हू. ते उतरान तूं रावल्यार तुका चलपाक घोटाळे जाय न्हू, बोल दिताय न्हू. तो उतर म्हणटा साम 91 बरयला न्हू. ते उतर तुका पडोवंक सुद्दां दिवचें ना म्हणटा. ते फातराचेर तुजो पांय आदवल्यार एंजलन तुका उखलून दवरतले म्हणटा न्हू. आमकां भिरांत कित्याक, आमकां भिरांत कित्याक दिसता. आमी कुडीच्या बोळान पाती येता आमचेर पाती येता म्हणून आमकां भिरांत दिसता. चलताला बीन पडात काय म्हणून. काय पडचें ना. तेणे बरयलें साम 91 न्हू, तुजे एंजल येवन तुका तूं फातराक सुद्दां पांय आदोवंक दिवचें ना म्हणटा. तुका ते उखलून दवरतले म्हणटा. आमचे दवरलेले आसा न्हू. आमी कोणाचो उतर आयकता ते. आतां आमकां तो उतर शिकोवंक जाय. उतरान रिगोवन रावंक जाय जाल्यार उतराची आमकां समजणी पयली जाय न्हू. उतरूच आमकां सुटका दिता. आमकां आनी ह्या संवसारांत कसलेंच उतर ना. ही आमची कायजा बीन कित्याक उचाबळ जाता, देवाचें उतर ना न्हू. तेका लागून संवसाराचो कितें न्यूज येयल्यार कायजा उचाबळ जाता, तकली फोडाफोड जाता. कित्याक जाता थोड्यांक पयलां न्हू तुमी. हे आनीक हें आहा, बॅड न्यूज आहा. थोड्यांक सिगरेट ओडिना जाल्यार संडासाक जायना. हो खंयचो न्यूज पयला तुमी. तंबाखू खायना जाल्यार संडासाक जायना सकाळी फुडें. हांवें म्हटलें हे कितें काय न्यूज खंयचो काय म्हटलें हो. पयला न्हू तो आयकला न्हू तुमी. बिडी सकाळी पियाल्यार संडासाक जायना टॉयलेटाक. अरे तुमी म्हटलें धाकटुलें आसतना वाडल्या तुमी, तुमकां संडासाक जायनासलें पयलीं. आतांच कशें जाता. हा आतांच कितें जाता तुमकां. पयला न्हू हांवें आयकला. हय टॉयलेटान सुद्दां ती फू करून विडी सिगरेट ओडटा तेन्नाच संडासाक जाता म्हणटा. अरे तुमचो मायंड सेट खंय गेलो. देवाचें उतर खंय गेलें. आमकां देवाचें उतर उलयल्यार सगळें जाता न्हू. जायना. हे खंयचो मायंड सेट येयला. खूब जाणां पयला तुमी न्हू, नोटीस केला न्हू. खूब जाणां म्हणटा पळय आमकां हेच केल्यार आमचो मायंड सेट तो आमी मायंड सेट काडून उडोवंक जायो. जेजून आमी तो धाकट्या पोरणार सुद्दां आमकां संडास सगळें जर जातालें आमकां नॉर्मल जाल्यार हे खंयचें येयलें आमकां. ते आमी मायंड सेट चेंज करूंक जाय. जेजूचें उतर घेवन आमी फायट करूंक जाय. जेजून सांगलां तुजें उतरूच आमकां सुटका दितलें. तूं उतरूच उलयल्यार आमकां पावतलें. तेका लागून आमचें दवरलेलें आसा. आमी हें सगळें चेंज करूंक जाय. आमकां जायना, प्रॅक्टीस ना. तर आमी म्हणूंक जाय जेजू तूं म्हाका एक बॉल दिताय, घोटाळ दिताय म्हाका हें सोडूच्याक. हेतूंसून म्हाका जैत व्हरोंक घोटाळ दिताय. तेन्नाच तुज्या जिवितान हे सगल्यो मिलाग्री जातल्यो. आमी जर बांदपास घेवन बसत असले जाल्यार आमच्या जिवितान कांयच जावचें ना. ते उठा तुमकां संवय आहा ते तंबाखू गुटखा खावपाची, ते सोडून दिवंक जाय. तितून कितें जाता खबर आहा तुमकां. सगळे तुमचे भितरले पार्ट सगळे नाश जावन गेलेले आसा. सैतानान तुमचे भितरले पार्ट सोडून येलेले आसा. एक भावाची म्हाका टेस्टिमनी बरी दिसता सारकी. तो आमचे बरयलो सोयरो. तो कितें म्हणटा तेका एक दोतोरान रिपोर्ट दिलो सारको. तो सोरो गुटखा आनी तो गुटखा खातालो. दोतोरान तेका रिपोर्ट बॅड रिपोर्ट दिलो. तो सारको त्या रिपोर्टाक भियालो आनी म्हणलो कितें जाणां आमी म्हणलो दादले हे सगळे वायट खाता, वायट करता आनी आमच्या बायलांक त्रासान घालता. घाली ना. हॉस्पिटलान पडलो म्हणून कोण रावता. तेका लागून तो म्हणटा कितें आमी म्हणटा हे सगळे करता आमच्या जिवितान सोरो सिगरेटी आनी गुटखा बिटका खाता आनी आमच्या बायलांक आमी भुरग्यांक त्रास करता म्हणटा आमी. हांवें म्हटलें कितें जाणां. हांवें म्हणलें हो एकटोच बाबडो बरो आहा म्हटलें आपल्या बायलांचे भुरग्यांचे बरें चिंतता ना. ते पिऱ्यान तेणी न्हू आजून सोरो सोडलो, तो गुटखा सोडलो आनी आतां तो आजुनूय बरो आसा. तेका जे आमकां डॉक्टर सांगता, डॉक्टर आमकां बऱ्याक उलयता हरशीं न्हू म्हटल्यार आमी कोणाचें आयकता. तेका लागून आमचें दवरलेलें आसा आमी कोणाचें उतर आयकता तें. आमी तर हे सैतानाचें उतर आयकता जाल्यार आमचें निसंटोण जाता. मागीर आमी म्हणूंक कळना डॉक्टराक लागून हे मनशांक लागून तेका लागून आमी आमच्या उतराक लागून आमचें निसंटोण जाता. आमी कितें करता तें आमचें निसंट जाता. आमी तेका लागून ते आतां तुमी म्हणटले की ते खूब लोक खाता ते आमी पळयला ते गुटखा बिटका ते बरें न्हू सारके. आनी सोरो को करता जाणा तुमी बरो रुचीन पियाता सोरो.
तेतून भितर बॅटरी घालता, कोंबडेचो गू घालता. आमी सारको पयला अशी. हय गो, कोंबडेचो गू घालता आनी तो सोरो करता आनी त्यो बॅटरी घालता आनी सोरो करता. सारको पयला सारको आमी. आनी ते न्ही बरें रुचीन पियाता अशी. ते कितें ते पिवच्या पारा ते तुमी तर पळोवशीत ते कशें करता ते तुमी विटतले सारकी. तेका लागून ही लोक सगळो पियाता आनी तितून मागीर ते आमचे सगळे पाट बिगडटा न्हू पाट आमचे. हय भायर स्क्रॅपाक वयता म्हणटा ब्रादर ते पाट आमचे आमी निसोन टोन करता. तेका लागून आमी हांगासर चेंज करूंक जाय आमचे. ते एकटो दादलो कितें म्हणटालो ते सोयतानाचे मूत म्हणटालो आनी तेणी टॉयलेटाचे मूत म्हणून ते हे आमी कितें पियाता ते सोयतानाचे मूत म्हटलें आनी तेणी टॉयलेटान उडयलें. तेका कोण येयलें सोतांनी. तेका लागून आमचे दवरलेले आसा असले कोण सोरो बिरो पियाता न्हू तेंच्यांनी येन्ना डिसिजन केलो. आनी सोऱ्याकाराक म्हणटा सोर्गीच्या राजान एंट्री ना म्हणटा. आहा सोऱ्याकारांक सोर्गीच्या राजान एंट्री, सोऱ्याकारांक सोर्गीच्या राजान एंट्री ना. म्हणून तुमी सोरो कोण पियाता तेंच्यांनी चिंतून धरूंक जाय. तो कितें म्हणटा फिलिपियन 5:18 कितें म्हणटा तो आमी पवित्र आत्म्यान बोलले बेबदी जावं नाका म्हणटा तो. परती जाल्यार तुमी पवित्र आत्म्यान बोललेली मनशां जाया म्हणटा. पवित्र आत्म्यान बोललेली मनशां जाल्यार कितें जातलें तुमकां तसली रूच येवची ना. तुमकां कसली ती वायट आहा शेंदाची ती रूच तुमची वयतली म्हणटा. तेका लागून जेन्ना तुमी पवित्र आत्म्यान भरता तेन्ना तुमकां ते वायट सवयांचो नाश जाता म्हणटा. आनी 1 कोरिंथियन 3:16 कितें जाता तुमी जावं नाका एक तुमी देवाचें मंदीर म्हणटा. आमी तो देवाचें मंदीर जाल्यार आमी असले वायट छंद करूं येता. हा हे मंदीर आमचे देवाक आमी बेश्टो येता. ह्या मंदिरान कोण रावता देवाचे उतर रावता. आनी त्या मंदिरान आमी कितें करता देवाचे उतरूय घेता गुटखाय खाता सोरो पियाता. बेश्टयलें न्हू देवाचें मंदीर. तो देव रावतलो भितर. तेका लागून आमचे दवरलेले आसा आमी ह्या मंदिरान देवाचें उतर घातला ते आमी कशें सांबाळटली. हेतून तर हे भितर तो देवाचें उतर घातला आमी सांबाळून दवरला देवाचें उतर जाल्यार आमी ह्या मंदिराक कसलेंच बेश्टोवंक जायना आमी. ती भयण सुद्दां खंय सोरो पियाताली खंय फाटल्यान बसल्या ती भयण. जेन्ना तिका देवाचें उतर मेळ्ळें तिणी सोडलें ना गो. आ आसता पळय आ पळय पळय आ पळयला 1 कोरिंथियन 3:16 तो स्क्रिप्चर मेळ्ळो म्हणटा तेका. तो स्क्रिप्चर मेळ्ळो आनी तिणी सोरो सोडलो पळय. ती भयण तुमकां दिसता ती भयण सोरो पियाताली कशी. हा एवे बियरी वायन आनी चॅम्पियन खंय पळय पळयलंय. ते भयणीक हे कोटेशन मेवलें आनी तिणी आपले हे मंदीर आपले म्हणून सांगलें आनी ते मंदीर तिणी सोडलें. ती भयणूय पियाताली. ती भयणीनूय त्या भयणीकूय उतर मेवलें तिणी सोडलें. कितें जाता जेन्ना तुका उतर मेळटा ते तुजें उतर भितर वयता आनी तुजें सगळें भितरले नाश करता. तुजे भितरले तुजे कितें आसलेले वायट ते वयता तुज्या जिवितांतले. वाची आमी 1 कोरिंथियन 3:16 पळय कितें म्हणटा ते पळय. आमी आमचे सगळे मंदीर पवित्र जाल्यार आमी कसले उतराक मेळ्यांक घेतली भितर. आ वा आयका तिगूय तुम्ही देवाचें मंदीर आणि देवाचो तुमी कोण देवाचें मंदीर आणि देवाचो आत्मो तुमचे सवें ठिकाण करून आसा म्हूण तुमकां खबर ना. पळय तुमकां खबर ना काय म्हणटा पळय हांगा क्वेश्चन मार्क घातला. तुमी देवाचें मंदीर तुमच्या भितर देव रावता म्हूण तुमकां खबर ना. देवाचें उतर तुमच्या भितर रावता म्हूण तुमकां खबर ना. हे उतर मेळ्ळें म्हण तुका आनी कोण हे करतलो मेळेपण करतलो. हा मेळेपणाक तेंचेर कसलोच अधिकार ना. कित्याक तुमी जर तुमचें मंदीर बेकळयता तुमच्या मंदिरान जर तुमी दुसऱ्यांक एलावड करता कसल्यो भायल्यो वस्तू जाल्यार ह्या मंदिरान तुमकां
बेश्टो एंट्री ना. ह्या मंदिरान तुम्ही बेश्टयता जाल्यार तुम्ही देवाक नाकारता, देवाच्या उतराच्या आड करता तुम्ही. हे तुमचे मंदिर तुम्ही सांबाळून दवरूंक जाय. हे मंदिर आमचे देवाचे. देवान आमच्या ह्या मंदिरान देव रावता, वस्ती करता. देव जाल्यार ह्या मंदिरान आमी कसले उतर, कसली मेळ, तंबाखू, हे पियरी, गुटखा तसले आमी खावपाचे ह्या मंदिरान एलावड ना आमकां. आमकां तो हे उतर तो सोदकोन येता जाल्यार स्वता वरवींच तुमकां सुटका दिता. तुमकां जायना, तुमकां सोडपाक जायना, पूण तुमी रात आनी दीस हे म्हणा हांव देवाचें मंदीर, ह्या देवाच्या मंदिरान जेजू वस्ती करता, हांव देवाचें मंदीर, हांव जावन जेजू क्रिस्ताची कूड, सैतानाक म्हाजेर कसलोच अधिकार ना. म्हणीत रावा 1 म्हयनो 2 म्हयने जायना, कितें जायना तितले फावटी म्हणीत रावा. कळ्ळें तुमचें एडिशन पयस वयता तें पळया. सारकें तुमकां वायट शेंदांतले देव कसो पयस काडटा तो. सैतानान तुमकां मोडूंक तोडूंक दवरलेले, पूण देव तुमकां जोडूंक येयलेलो आसा. सैतान कितें करता, सैतानाक नाका. तेजी कितें जालेलें आबा, इतल्या वर्साचे बांदपासान आमकां दवरलेली न्हू सोऱ्याच्या गुटखाच्या, तेका सोडपाक तो तूं म्हाजो करून तुका तो ओडून आपले सायडीन व्हरता. पूण जेजू म्हणटा तूं म्हाज्या पुता यो म्हाजेशीन, यो म्हाजेशीन, म्हाजे पुता यो म्हाजें उतर शीक, तूं म्हाजें मंदीर, तूं तुज्या मंदिरान हांव वस्ती करता. जेजू आमकां सांगता. पूण हो सांगता अरे तूं म्हाजो खूब वर्साचो गुलाम, यो म्हाज्या सायडी, तुका करूंकूच जाय, खा तूं काय जावचें ना हो सांगता. पूण तो सांगल्यार सुद्दां तुमी देवाचें उतर उलयत रावंक जाय. कितलें जा उलयत राव. सारको तूं एक दीस तरी सारको नितळ जाताय सारको उतरान उलोवन. आमच्या वस्तुगीर आमच्यान कांयच करूंक जायना. तूं म्हणटलें कितें आडाय, हांव हें सोडटा रे, हांव सोडटा. जेजू विनी आमच्यान कांयच करूंक जायना. जेजूचें उतर घे, जेजू म्हाका हें सोडूच्याक तूं बळ दी, म्हाका तूं हें सोडया एडिशन आहा, म्हाका असले वायट छंद आसा म्हाका, पूण म्हाका तुज्या उतरानूच सुटका मेळटली. तूं बरयल्लें आसा त्या उतरानूच म्हाका सुटका मेळटली. तें उतरूच घेवन हांव फायट करतलो. तें उतरूच घेवन म्हाका तूं सुटका दिता जेजू. आनी तूं उतर रात आनी दीस उलयत रावताय. गिफ्ट ऑफ टांग उलयत रावताय, रोरींग करीत रावताय. एक दीस तूं सारको परफेक्ट नो मनीस जाताय. काल घेतलेलो न्हू, मागीर तुका कोणूच म्हणूंक शकना तूं नो मनीस जाला. तुका पळयतले, तुका फ्रेंड सुद्दां आफयतले, पूण तूं जेन्ना ओगी रावतले, उलयनासतना रावतले तेन्ना कितें जातलें, ते फ्रेंडूच कन्फ्यूज जातले आनी ते फ्रेंडूच तुका सोडून वयतले. म्हाज्या घोवाकूय पयलीं तो बियर पियेतालो, सगळे फ्रेंड येताले ताका आनी पार्ट्यो बिट्यो करूंक वयताले. म्हणजे शेनवार आयतार हॉलिडे आसता न्हू, शेनवारचे सांजचे काम सुटले सोमते गेले, आयतार हॉलिडे, आयतार सांजचे येयले परत सोमारच्या कामाक. जेन्ना देवाच्या उतरान येयलो, देवाच्या उतरान रिगोन रावलो, शिकले देवाचें उतर, फ्रेंड खंय आहा, फ्रेंड म्हणटा तूं हालेलुया जालाय, ते ऑटोमॅटीक सोडून गेले. कितें जालें, तेणे सोडले ना, फ्रेंड ऑटोमॅटीक सोडून गेले, येयना म्हणून. तांकां जाय न्हू पार्टी करून, पयशे हो मोडटालो न्हू. जेन्ना हेणी डिसिजन घेतले आपूण हेतून आनी वयचो ना म्हणून, आमचेर आसता ते सगळे. आमी डिसिजन घेवंक जाय एकूच, हांव जेजूचो पाटलावदार. जेजू म्हाका गोठाय दिता, जेजू म्हाका बळ दिता हेतूसून, हे एडिशनातून सुटका दिवच्याक. उतरूच आमकां हेतूसून सुटका दिता आनी कितेंच आमकां सुटका दिना. ह्या संवसारान आमकां सगळे फ्रेंड सांगतले तुजे कडेन पयशे आसा सर म्हणटा, यो म्हाज्या वांगडा सगळे करून तुका हें करतले. जेन्ना तुजे कडेन पयशे ना, फ्रेंड येता तुजे कडेन, फ्रेंड सोडून तूं आतां हातूनार पडलय, फ्रेंड पळोवंक येता तुका, कोण तुज्या वांगडा भोंवताले ते येता तुज्या वांगडा पळोवपाक, फ्रेंडा कोणूच येयना तुका. तेका लागून आमी देवाचें उतर शिकल्यार देव आमच्या आदाराक येता, देव आमकां कोण तरी हेल्पर धाडटा, देव आमकां मदतदार धाडटा. जेन्ना तूं उतर शिकता, तुका कोण दा, तुका कितें जालें जाल्यार तूं एकूच फोन मार फ्रेंडां आनी पळय तुज्या जिवितांत कितले फ्रेंड येता तुजे कडेन जिवितांत, ते कितले तुका हॉस्पिटलांत मेळपाक येता पळय. तूं जेन्ना तूं देवाच्या उतरान रावता तेन्ना कितलीं जाणां येता तुजे कडेन ती पळय. आपली फॅमिली सुद्दां येयना, पूण जो कोण देवाच्या उतरान आसा, तूं तेजे कडेन संबंद रोखताय देवाच्या उतरान, तीच तुका पावता. तेका लागून म्हाजे घोवा वचून हांव जाणा, फ्रेंड सगळे तेणी सोडूंक ना फ्रेंडांक, फ्रेंडूच तेका सोडून गेले. फोन मागला येयनाय, तूं हालेलुया जालाय. कितें जालें, हालेलुया म्हणजे कितें,
प्रेस करता न्हू आमी देवाक, ते आर्गायता देवाक. आमी जाणा न्हू ते देवाचें उतर शिकोवन हेच्या पासूनच प्रिचर जातले. जालें ऑलरेडी. आमचें धरलेलें आसा, हांगर आमी मायंडसेट चेंज करूंक जाय आमी. आनी एक पळोवया आमी साम 47:3 पळोवया. साम 147:3. कळ्ळें तुमकां? तुमी मंदिर देवाचें जाल्यार मंदिरान आमी कितें कितें घालतली? कसल्यो मेळ्यो वस्तू दवरतली मंदिरान? हें काळीज मंदिर न्हू आमचें. ह्या मंदिरान आमी कसले कितें खातली? कितें गुटखा पान सगळें खावन उडयतली? तंबाखू बीन आमी बेश्टयतली? ना, आमचें हें मंदिर म्हणटकूच आमी ह्या मंदिरान फकत देवाचें उतर बोडलां न्हू, त्या मंदिरान आमी कशें साफ दवरतली तें आमी चिंतूंक जाय. आमी देवाचें उतर घेवन तें साफ करतली काय आमी 147:3. फापसोल्ली काळजां तो नव्यान बोरी करता. 147. वाच वाच. फापसोल्ली काळजां तो नव्यान बोरी करता. तांचे घाय बांदून तो पेकयता. पळय, हे आतां फाफसायलेली कायजां, कोणी तुमकां दुखयल्ली कायजां आसा ती म्हणटा आपूण तुमची नव्यान बरी करतलो म्हणटा. तुमचे घाय म्हणटा बांदून हाडटलो म्हणटा. तुमकां घाय दिलेले आसा, कितले कितले वर्सां ते कायजाक घाये पडलेले आसा. कोणी तुमकां तूं बेबदो तूं सुदारचें ना आनी कितें ही सगळी तूं ही कायजान बांदिल्ली आसा. तूं अहो तूं तसो, तूं घरान फामिलीन नाका आमकां अशें कितें म्हणटली ती सगळी हट वत्रां आमच्या कायजान बोलिल्ली आसा. चेडूच जाला म्हण ताका आमी मान दिवंक ना, कितें दिवंक ना. ती इतल्या वर्साची कायजाची दूख आमच्या कायजान आसा. तसली फाफसायली कायजांक आपूण म्हणटा आमचे तुमचे सगळे घाये आपूण बांदतलो पेकयतलो म्हणटा. तूं दूब जालेलें आसा, तुका गोवान मारलेलें, गोवान सोडून दिलेलें आसा. घोव तुका लेखिना, भुरगीं तुका लेखिना, तें तुका दूख जालेलें आसा. भुरग्यांनी तुका सोडून दिलेलो आसा, इतलें मोग करिना पूण आपूण तें तुका सगळें दूख जालेलें कायजान. तूं कितले कितले वर्साचें दूख घेवन बसलेलें आसाय. तूं त्या दुखा वरी तूं रडटाय रात आनी दीस. म्हाजी भुरगीं पळयना, म्हाका हें पळयना, तें दूख घेवन बसलेलो आसा कायजान. त्या दुखाक हेच वेळार जेन्ना तुका पेखोवणी दिता, सुटका दिता, केन्ना हें उतर तुज्या कायजान रिकता आनी तें उतर तुका पेखयता तुज्या घायांक आनी तुज्या घायांक तें वखद दिता म्हणटा. तेका लागून आमचें धरलेलें आसा आमी कसलें वखद हें करता तें. आमी फकत म्हणटा म्हाका हें जाता तें जाता ना. आमकां हांगा कितें म्हणटा जेजू सांगता हांगासर आमकां तुज्या घायांक आपूण वखद दितलो म्हणटा. तुका कोण लेखिना, तुका कोण पळयना, तेका आपूण पळयतलो म्हणटा. तुजें घाय जालेलें आसा तुका 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 संवसारान म्हटलेलें आसा तूं असोच रे, तूं बेबदोच उरतलो, तूं हें सुदारचें ना, हें करचें ना. ही उतरां घेवन आमी बसलेली आसा. ते उतरांक जेजू म्हणटा आपूण तुका वखद दिता, आपूण तुजे घाय म्हणटा पेकयता म्हणटा. तुका जें दिलेलें आसा तितूंतलें आपूण तुका सुटका दिता म्हणटा. तेका लागून आमचें धरलेलें आसा आमकां देवाचें उतर मेवलां, त्या उतरान आमकां जेजू पेकोवन दिता. जेजू आमकां त्या उतरांतली भायर काडटा. आमकां कशी भायर काडटा? फकत आपलें उतर दिता आनी त्या उतराक तो वखद दिता म्हणटा. सवद वाचलेलें न्हू, आमचे पिडे विशीं चिंतू नाका म्हणटा. तो तुका कितें जालां तें घाय पडलेले आसा तेजे विशीं चिंतू नाका. तें सगळें तूं जेजूचेर घाल, जेजूक दी म्हणटा. जेजू तेका वखद आहा जेजू कडेन आनी तेजेच कडेन आमकां समाधान आसा आनी कोणा कडेच ना. जेन्ना आमी देवाच्या उतरान वयता तें उतरूच आमच्या जिवितान काम करता आनी तुजें तें कितल्या वर्साचें घाय जालेलें आसा तेका तो पट्टी मारता, मलम लायता. तो फाफसायलेली कायजां, कोणी कितें म्हटलेलें तेजी कायजां आसलें तेजी तुका तो भायर काडटलो म्हणटा. आनी एकदां वाचया पळय. फापसोल्ली काळजां तो नव्यान बोरी करता. तांचे घाय बांदून तो पेकयता. पळय तुमचे घाय सगळे पेकयता म्हणटा. तो कितल्या वर्साचे घाय जावं कितें जावं ते सगळे घाय तो पेकोवन हाडटा, बांदून हाडटा म्हणटा. आमी भिवपाची गरज ना, आमकां कसलें एडिशन आहा कितें आसा भिवपाची गरज ना. फकत देवाचें उतर उलयत राव उलयत राव उलयत राव. जेदूक सांगू नाका तूं म्हाका सोडूंक जाय सोडूंक जाय. तूं उतरान रिगोवन राव, उतरान रिगोवन राव. हे सगळें एडिशन तुजें ऑटोमॅटीक तुका सोडून वयतलें. तूं जितलें देवाचें उतर शिकता, देवाचें उतर उलयता, तुका वायट संवय आसा त्यो तेची तुका हें करपाची गरज ना. ते ऑटोमॅटीक सोडून तुका वयतल्यो. त्यो वचोंकूच जाय कित्याक देवाचें उतर सोत जिवे तें काम करता आमच्या जिवितान. कळ्ळें न्हू? आनी साम 32:20 पळोवया.
कोणाची आडाबिडा दुखता जाल्यार पळोवया आमी कोणाची पेन दूख जॉयंट पेन पांयाची दूख हातीची दूख मानेची दूख पाटीची दूख आहा जाल्यार तकलेची दूख आहा जाल्यार हें कोटेशन घेवन आमी म्हणया आनी पळोवया आमची Psalm 34 20 34 Psalm 34 No. हे आड मोडचें ना 34 20 आनी जावं Psalm 20 to 14 ती एकूय तें बीन आहा सेम तेच कंपेरिजन हय तें मागीर वाचया 34 20 हय सोगलीं ताची हाडां तो राखता एक पर्यान आमची सगल्यांची आडां तो राखता कहो राखता देव आमची आडार राखता चलताना आमकां गोटाय दिता मोडोंक दिना आयकवास फुडें सोगलीं ताची हाडां तो राखता एक पर्यान तो मोडोंक दिवचो ना पळय एक परी तो मोडोंक दिवचो ना आनी Psalm 20 to 14 कितें म्हणटा जेजूची जेन्ना जेजू खुर्सार मारलेलो तेन्ना जेजूची आडां सगळीं जॉयंटांसून भायर सरलेली पळय एकूय आड मोडोंक नासले हांगर कितें म्हणटा तुजे आडां सगळीं आपूण पांयाची हातीची आडां आपूण राखता म्हणटा म्हटल्यार एकूय आड मोडोंक दिवचो ना म्हणटा आमी सोत मानता जाल्यार सगळें आमच्या जिवितांत घडटलें ह्याच वेळार तुमची आडां बरी जाली सारकी बेणाची दूख गेली कित्याक जेजूचे कुडीक मारलेले त्या मारा वरवीं आमची आडां सगळीं गोड जाल्या जॉयंटांसून आनी आमकां पेकोनी सालवा साव तारण मेळलेलें आसा हांगा कितें म्हणटा आमची सगळीं आडां कोण राखतलो म्हणटा तू चलताना भोंवताना कोण राखतलो म्हणटा आमकां आज बडी आहा ते आमकां पळोवंक दितले म्हणटा आनी तुज्या आडाक मोडटले आमच्या आड म्हणटा एकूय मोडोंक दिवचे ना म्हणटा आमच्या आड ते चोडवेसो देव तुजी हाडां राखता आनी Psalm 20 to 14 कितें म्हणटा तुजे एकूय आड जे जॉयंटांसून सेपरेट जालेले ते आडा वरवीं आमची आडां मोडोंक ना जेजूचे आड मोडलेले आनी आमची आडां मोडटली आमकां फ्रॅक्चर आसतले आमच्या उतरा वरवींच आमकां फ्रॅक्चर जाता आमी उलयता त्या उतरा वरवींच आमी पडलीं जाल्यार आमकां मातशें दूख जालें जाल्यार आमी कितें उलयता आवय म्हाजें आड मोडलें दिसता म्हणिना आवय म्हाजो पांय फोडटा फ्रॅक्चर जालो दिसता मागीर कितें जातलो आमच्या जिवितांनी मरण कोणाच्या जिबेर आसा मोवाचेच जिबेर आहा न्हू मागीर आमी उलयता ती फळां घेतली न्हू मागीर आमी उलयता ते आमी तेन्ना कितें उलोवंक जाय म्हाका जेजूच्या पांयांक फ्रॅक्चर नासलो तो म्हाज्या पांयांक फ्रॅक्चर ना जेजूची आड एकूय मोडोंक नासले तो हे म्हाजे आड एकूय मोडचें ना आमी भावार्थाची उतरां उलयता तेन्ना ती उतरां वयता आनी तुज्या जिवितांत काम करता आमकां कितें जालां दिसता तें उलोवपाचें न्हू आमी मातशी थंय निसारली आनी पडली जाल्यार कितें जाता आवय गी दुखता गे प्लेस गॉड Psalm 34 आड मोडचें ना तुजी आडां सगळीं सोरेसो देव राखता तुज्या आड मोडचें ना 34 20 ते तुज्या आड एकूय राखता म्हणटा पळय आमी उलयता तेन्ना आमच्या जिवितांत ह्यो मिलाग्री जातल्यो आमच्या आड मोठे आमी तो उलयस हांवें तेन्ना म्हाजी टेस्टिमनी सांगलेली म्हाज्या पांयाची हांवें तो उलयलें म्हाज्या पांयांक पडलेलें तेन्ना हांवें तर म्हटलेलें म्हाका ती आई येयली तेन्ना हांवें म्हटलेलें म्हाजें तुका कितें जालें हांव पडली गे आई म्हाजो पांय दुखता गे म्हटलेलें जाल्यार म्हाका फ्रॅक्चर जातलो आसलो न्हू हांवें म्हाका कितें उलयलें तेन्नाच पडलेली तेन्नाच म्हटलें हांवें Psalm 20 to 14 म्हटलेलें जेजू पडलो तेन्ना जेजूच्या आडाक एकूय फ्रॅक्चर नासलें जॉयंटांसून भायर सरलेली त्या आडा वरवीं म्हाजी आडाची दूख गेली आनी म्हाका फ्रॅक्चर ना जेजूक फ्रॅक्चर नासलो तो हांवें उलयल्लें उतर म्हाज्या जिवितांत काम केलें न्हू तशेंच आमकां पडलें सुद्दां जाल्यार आमकां फ्रॅक्चर जावचो ना आमी उलयत जाल्या
आमी तर पडली जाल्यार कितें जालें जाल्यार आमकां हें आहा न्हू भिरांत येता न्हू ते भिरांतीक आमी कशी कॅप्चर करूंक जाय फकत देवाचें उतर बरयल्लें आसा जेजू तुवें बरयलां म्हाजी सगळीं आडां तूं राखताय एकूय आड मोडचें ना एकूय आड मोडचेंच ना न्हू मागीर कित्याक जिवीत आनी मरण जिबेर आहा न्हू आमी उलयता तीच फळां घेतलीं न्हू तेका लागून आमचे दल्लेले आसा आमी कसलीं उतरां उलयता आनी कोणाचो पाटलाव करता तो सारके दल्लेले आसा न्हू आमी आतां उलयतली आमी कितें पडल्यार बिल्यार भिरांतीची उतरां कसलीं उतरां उलयतली आनी एक घेवया न्हू जेरेमिया 23:29 पळोवया 23:29 म्हजें उतर उज्या सारकें म्हजें उतर उज्या सारकें न्हय काय उलयता तो सर्वेस्पूर खोडपा पर्यान फोडून उडयता तसलो तुतयो म्हजें उतर न्हय पळय म्हजें उतर कितें म्हणटा तो सारकें म्हजें उतर उज्या सारकें न्हय उज्या काय सारकें न्हय काय म्हणटा म्हजें उतर म्हणटा उज्या सारकें तें काम करता तुमच्या जिवितांत म्हणटा आनी हे उतर आमी कित्याक वापरताले जाणा हे उतर कोणाक फातर बीन आसता पोटान किडनी स्टोन बीन सांगता न्हू तेका ते फातर सुद्दां तें उतर फोडून उडयता म्हणटा तुज्या जिवितांत कितें वायट आसलेलें तें उतर वयता उज्या सारकें तें उतर म्हणटा तें वयता आनी तुजें कितें दुयेंस आसलेलें पिडा आसलेलें कितें आसलेलें फातर आसलेलें पोटान तें वचोन फोडून उडयता म्हणटा तुजें तुतया सारकें म्हणटा तुती पयल्यान दाडयता तो आतोडी ती पयल्या न्हू तुमी फातर फोडटा ती कितें फोडटा ती आतोडी ती कशी आसता ती सुद्दां फोडून उडयता म्हणटा तसलें फातर कशें म्हणटा तुजें उतर तुज्या पोटान जें कितें दोतोरान सांगलेलें आसा तें सगलें म्हणटा हें उतर वयता आनी तुजें फोडून उडयता म्हणटा तुज्या जिवितांतलें आमी कसली उतर घेवन फायट करता कसल्या उतराक आमी पयलो जागो दिता तें आमचें दळेलें आसा हांगा तर स्पश्ट बरयला म्हाजें उतर उजो कसो म्हणटा तुज्या जिवितान काम करता म्हणटा तें फातर तूं त्या भाशेन म्हणटा तें म्हणटा तुजें कितें जिवितान वायट आसलें तें फोडून उडयता नाश करता म्हणटा केन्ना उडयतले हें उतर फोडून तुज्या जिवितान कितें नाश करतले उतर देवाचें उलयता तेन्ना कसले प्रॉब्लेम येयले तुका जाल्यार तूं उतरान फायट करता उतर उलयता तेन्ना कितें जातलें तूं उतर काम करतलें उतरूच तुज्या जिवितान काम करतलें आनी उतरानूच आमकां सुटका मेळटा आनी तें उतर केन्ना आमच्या जिवितान काम करतलें ते उतराक तूं चिट्टून रावता रात आनी दीस तेचेर मेडिटेट करताय रात आनी दीस उलयताय तेन्ना तें उतर तुज्या जिवितान काम करतलें आनी तुजें जें जिवितान वायट आसलेलें तें काडटलें आनी उडयतलें जेजूचेर घालतलें जेन्ना तूं उतर उलयताय तेन्ना तुजें एक वायट छंद आसा एक वायट तुजें जिवितान आसा त्यो ऑटोमॅटीक वयतल्यो तुका सोडपाची गरज ना तूं उतर उलयत राव उतरान रिगोवन राव उतर रात आनी दीस आयकत राव तेन्ना तें उतरूच तुज्या जिवितान काम करतलें आनी तूं एक नवो मनीस जालोय तुका तुज्या जिवितान तें पडणें कांयच कोणाक दिश्टी पडना कोणाक दिश्टी पडटलें तुजें पडणें लायफ जे तुजे वांगडा तें तुका पळय तें वयर काडून सोदिना खाला उडोवंक सोदता तेच तुका येवन सावयतले तेच तुका म्हणटले तूं अमक्या जाग्यार वयता कितें बरें जालां तुजें कितें हें जालां हें करतलें तुका चावोन घाल तेन्ना आमी कळोंक जाय ही उतरां कोणाची ती तो तुका वयर सरोंक दिना वो तुका खाला उडोवंक चित्ता तेका लागून तसल्या मनशा कडेन आमी एवॉयड करूंक जाय सोड आमी तेची उतरां तेणी मुटली ती उतरां ती घेवन बसपाची ना त्या उतरांक वालोर ना ती उतरां थोड्या तेंपाची तेची तुका जेजून साशनीक जिवीत दिलेलें आसा तुका हे साशनाचें उतर दिलेलें आसा त्या उतराक घट धरून राव त्या उतरानूच तुका पेकोवणी साल्वासाव तारण आसा आमकां उतरानूच आमकां पेकोवणी आसा उतरानूच रिगोवन राव तें उतरूच आमकां सुटका दितलें आनी आमकां कितेंच सुटका दिवचें ना संवसारांत तेका लागून तो सांगता कित्याक आमकां उतरान रिगोवन राव म्हणटा कित्याक तो तें उतरान रिगोवन राव म्हणटा तें उतर तुज्या काळजान वयता आनी तुजें मेळे आसतलें सगलें
भायर पडटा वायट आसलें ताका लागून आमचें दवरलेलें आसा आमी कसलें उतर आयकता आनी कोणाचो पाटलाव करता तो. लास्ट स्क्रिप्चर घेवया एक 1 कोरिंथियन 10:13 पळोवया. 1 कोरिंथियन 10:13. ना 13:13 13 10:13 हय. आयज पर्यंत तुमचेर आयल्या त्यो ताळण्यो सगळ्या मनशांक येतात तसल्योच. पळय सगळ्यो तांगड्यो आमकां येतात न्हू. आतां सांगलेलें पळय त्या कोण कोण तुमकां प्रेशरायज घालता सकयल उडोवंक करता तर तांगड्यो आमकां येतल्यो घरान येतल्यो सगळे येतल्यो आमकां. त्या तांगड्या मदीं आमी कशी आसता ती पळोवया आमी कितल्यो येता त्यो. देवाचेर विस्वास दवरात. तुमच्यान सोसूंक जाता त्या वन खोर ताळणी तुमचेर येवंक तो केन्नाच निर्मिचो ना. पळय कितें म्हणटा आमकां आमकां ताळण्यो येतल्योच म्हणटा सगल्यांक ताळण्यो ताळण्या वडीच आमी वयता न्हू देवाचें उतर शिकता न्हू. आमकां ताळण्यो येयल्यार देवा कडेन आमी वयतली देवाचें उतर शिकतली आमी. ताका लागून तांगड्यो येता त्यो आमकां बऱ्याक येता आमकां. त्यो आमी नाका म्हणून कळना. त्यो येता तेन्ना आमी त्या उतरांत तर रावात उतर शिकात. त्या उतरा वरवीं आमी शिकोवन शिकोवन त्यो तांगड्यांक आमी जैत व्हरता उतर शिकोनूच. आनी त्यो कसल्यो येतल्यो म्हणटा आमकां सोसूंक जाता तितल्योच दितलो म्हणटा त्याच्या वयर दिवचो ना म्हणटा आमकां. आमकां सोसूंक जाता तितल्योच तुका कंट्रोल जाता तितल्योच तांगडी दितलो म्हणटा आपूण तुका. तुज्या वयर आपणाक दिवचो ना म्हणटा आमकां. आमकां दिसता इतल्यो येयल्यो म्हणटकूच आमी भिरांतीन भरता पूण देव सांगता की आपूण तुमकां थोड्यो दितलो म्हणटा चड दिवचो ना म्हणटा. सोसूंक जाता तितल्योच दितलो म्हणटा. थँक्यू. वाच फुडें. पूण कसलीय ताळणी आयली जाल्यार ती सोसूंक तो तुमकां बळ दितलो. पळय कितें दितलो म्हणटा कसली तांगडी येयली आमकां तो आमकां सोसूंक बळ दितलो म्हणटा. आनी त्याच्या वयर तुमकां चड दिवचो ना म्हणटा आमकां. आमकां सोसूंक जाता तितलेच दितलो म्हणटा त्याच्या वयर आमकां दिवचो ना म्हणटा तो. आनी अशें तांतली भायर सरूंक तो तुमकां वाट दाखयतलो. पळय तितली भायर सरपाकूय आमकां वाट ना जाल्यार आमकां तितली तो भायर सरपाक वाट दितलो म्हणटा. आमकां सोसूंक जाता तितलीच दितलो म्हणटा तो. आनी तेतून सुद्दां आमकां भायर सरपाकूय वाट दितलो म्हणटा आमकां. आमी कितें करता आमकां वाट ना करतना आमकां वाट मेळना. हांव कितें बरयल्लें आसा आमकां ताळण्यो येतल्यो आनी सोसूंक आमकां जाता तितलेच दितलो तो आनी तेच्या वयर दिवचो ना म्हणटा. आनी ते तागड्यांतले आमकां सोंसपाक भायर सरपाकूय तो आमकां वाट दितलो म्हणटा. वाट दितलो म्हणजे कितें तो आमच्या जिवितान कोण तरी मागण्याचो घालतलो कोण तरी तुज्या जिवितान येतलो आनी तो तुका तेतूसून वाट दाखयतलो. हे म्हूण तूं देवाचें उतर हे रात आनी दीस उलय तूं देवाचें उतर हे लिंक आयक तूं देवाचें उतर ते तुका म्हणून तो भायर काडटलो. आमचें दवरलेलें आसा. आतां आमी म्हणटली न्हू आमकां तागणी येयल्या आमी कितें करतली सोंसपाक दिवच्याक आमकां आदार दिवंक कोण आहा त्या तागण्या मध्ये. कितें जेम्स 1:2 कितें म्हणटा जेम्स 1:2 कितें म्हणटा हांगा कितें बरयल्लें आसा सोंसपाक आदार दितलो आमकां न्हू. आमकां तेतूसून भायर सरपाक आदार दितलो म्हणटा जेजू सांगता. सोसूंक जाता तितल्योच तुमकां दितलो म्हणटा. म्हज्या भावा भयणीनो तुमचेर जिनोस्वार खोश्ट दोगद येतात तेन्ना तांकां लागून एकदम खुशाल जावंक तुमकां बरें कारण आसा. आमकां कश्ट केल्यार खुशाल जाता आमी ना रडोंक बसना एका तेका सांगना. कश्ट केले म्हणटकूच आमकां बरें म्हणटा. हांगा कितें म्हणटा आमकां ते बऱ्याक येता खुशाल जाय म्हणटा आमकां. जाता खुशाल जा फुडें वा सिस्टर. होय तेतुरी आमकां ते कश्ट घेता तेन्ना आमकां देव आदार दिता. आदाराक आसता आमच्या देव ते आमी
आमकां भिवंक कळना आमी असले कश्ट घेता तेन्ना आमी तेतूसून आनी एक लेवलाक पावता आमी आनी एक फुडें फुडें लेवलाक पावता. कित्याक म्हणल्यार असले भावार्थाचे परिक्षेंत जेजूचेर तुमचो भावार्थ हालो ना जायत जाल्यार भावार्था पासत कसलेय पिडापिडे मोदें तुमी अदीक थीर आसतल्यात. पळय तुमकां असले भावार्थे परिक्षेन म्हणटा तुमी जेन्ना देवाच्या उतरान रावतलो तेन्ना तुमकां अदीक थीर घोट जातल्यान म्हणटा तुमी. म्हणजे कितें घोट जातल्यान म्हणजे कितें तुमकां असल्यो तांगड्यो येयल्यो कितें येयलें देवाचें उतर उलयतल्यान आनी तुमकां आनीक घोटां येतली ते परिक्षेन पास जाली म्हणटकूच दुसरी परिक्षा येयली जाल्यार तुमी ते परिक्षेन हेच उतर घेवन झगडटल्यान. तेका लागून तो आतां पयलीं वाचला आमी 1 Corinthians 10:13 वाचला कितें तुमकां येतल्यो तांगड्यो त्यो कितें येतल्यो म्हणटा तो येयल्या सुद्दां आपूण हय तुमकां तो कमी सोसूंक जाता तितल्योच येतल्यो म्हणटा तुमकां तांगड्यो येतल्यो पूण आपूण तुज्या सांगाताक मोरत दिवंक आहा म्हणटा. देव तर आमच्या सांगाताक आसा जाल्यार आमच्या सांगाताक कोण येवंक शकता हा ना न्हू. Romans 8:31 आहा न्हू ते देव जर म्हाज्या भागाक आसा जाल्यार कोण म्हाज्या आड येतलो. आमी देवाचें उतर उलयता 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 पूण आमच्या जिवितान आमी मिलाग्री अजापा केन्ना पळयतली जेन्ना आमी आमच्या तोंडानसून उतरां भायर काडटली उलयतली उतर आनी त्या उतराक आमी रिगोवन रावतली तें उतरूच आमकां सुटका पेखोवणी दितलें. ऑर्डर दिला न्हू. आतां कोणाक दूख आहा हा कोणाक दूख आहा कितें आसा ना न्हू. सगळी पेखोडी ऑलरेडी देवाच्या उतरानूच न्हू तेणी उतर धाडलें आनी आमकां सगळ्यांक पेखयली सुटका दिली न्हू आमकां हा. ऑलरेडी आमच्या दुयेंसाचो पिडेचो जेजून खुर्सार नाश केला. तेका लागून आमचे धोलेले आसा आमकां आनी कसलेंच ना. आमी म्हणटा जाल्यार आमच्या जिवितान हें सगळें घडोवन येतलें. आमी सगळीं उबी रावया आनी म्हणया सगळीं उबी रावया आनी म्हणया फकत जेजू खुर्सार पळोवया आनी म्हणया जेजू तुज्या गायांनी हांव बरी जाली. एक एक म्हाज्या दुयेंसाचो तुवें नाश केलाय खुर्सार. एक दुयेंस म्हाजेतून खुर्सार घेवन मेलोलो आसा. म्हाजी हाडाची जॉयंटाची हात पेन जॉयंट म्हाजे जे दुखताले ते जॉयंट पेन सगळे लूज जाल्या जेजूच्या नांवान. हात म्हाजे लूज जाल्या पांय म्हाजे लूज जाल्या मुयाल्ले पांय आसा ते म्हाजे बरे जाल्या हात मुयाल्ले आसा ते बरे जाल्या. स्वत मारा जेजूच्या नांवान टुंबराचो पांय कट कर सांगलो तो पांय तेजो निवळ जाला जेजूच्या नांवान. म्हणजे बोटां कट कर सांगल्या बोटां बरी जाल्या जेजूच्या नांवान. म्हणीत रावया आमकां कितें जाय आमच्या जिवितान कितें आसा कोणी फॅमिलीच्या जिवितान कोणी सांगला ते सगळे आमी जेजूच्या नांवान कॅन्सील करया आनी जेजूचेर घालया. सगळे आमचे भार सगळो जे भुरग्यांक इन्फेक्शन आहा तांतयाचे एलर्जी आसा कसली तसली निस्त्याची एलर्जी खाऱ्याची एलर्जी ती सगळी एलर्जी जेजूची खुर्सार घेवन मेला आनी तांकां नितळ निर्मळ केला जेजूच्या नांवान. तांकां सगळे मायंड ऑफ क्रायस्ट दिला. शिकोवंक डोळो आहा शिकपाक हुशार जालेली आसा ती सगळी आमी भावार्थान उलया. ती इंटेलिजंट ती बरी शिकता ती मार्क फर्स्ट येता AB येता म्हणीत रावपाचें आमकां कितें जाय तें सगळीं भुरग्यांक आमी जेजूच्या हातीन घालया. तरणाट्यांक चडशी घालया. तरणाटे जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड सैतानाक तेचेर कसलोच अधिकार ना. सगळीं जाणां म्हणया तेच्या घायांनी ती सगळी बरी जालेली आसा. आर्गा तुका जेजू तुज्या गायांनी हांव बरी जाली. जोर एकलो म्हणया हांव बरी जाली. नांव घे आनी म्हणा हांव बरी जाली हांव बरी जाली. आर्गा तुका जेजू तुज्या गायांनी हांव बरी जाली. आर्गा तुका जेजू तुज्या गायांनी जोर एकलो म्हणा हांव बरी जाली. जेजू आर्गा तुका जेजू तुज्या गायांनी हांव बरो जालो. आर्गा तुका जेजू तुज्या गायांनी हांव बरी जाली. 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 थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस. आर्गा तुका जेजू आयच्या दिसा वेळा खातीर तुका आर्गायता. तुवें हांगासर सगल्या भाव भयणांक सारकी तांकां पेखयल्याय तांकां सुटका दिल्याय. दुयेंस पिडेचो तुवें खुर्सार नाश केलाय. हाडांच्या दुयेंसाचो तुवें नाश केलाय जेजू. सगळे जिवितान जे तेंचे बांदपास आसले कितले कितले वर्सांचे ते तुवें सोम्या खुर्सार खिळून तेंचो नाश केलाय. तांकां सोऱ्याची ड्रग्साची उड आसली ती सोम्या तुवें ह्याच वेळार तेंची काडून उडयल्या आनी तुका देवाचें उतर शिकपाकूच तेंच्या कायद्यान आवडो घातलाय.
ते राहता आनी दीस कानान घालून देवाचें उतर आयकता म्हणून तुका आमी आर्गायता. जायते बाबड आपल्या गांवांनी वचोन प्रीच करपाचें तेंकां देणें दिला जेजू म्हणून तुका आमी आर्गायता. तेंकां उर्बेन बोल्लाय तुवें सोम्या देवाचें उतर शिकोवन दुसऱ्यांक दिवपाकूय सोम्या. घरांनी वचोन तेंकां सोम्या प्रीच करपाक पिडेस्तांचेर हात धरूंक तेंकां तुवें हें देणें दिलेलें आसा म्हणून तुका आमी आर्गायता जेजू. जेंकां दोळ्यांनी दिश्टी पडना तेंकां सोम्या तूं क्लियर दिश्टी पडटा तुज्या नांवान जेजू. कित्याक तुवें तेंच्या दोळ्यांनी एक तुजो रक्ताचो थेंबो घातलेलो आसा आनी त्या रक्ता वरवीं तेंचे दोळे नितळ जालेले आसा आनी तेंकां सोम्या तुवें सुटका दिलेली आसा म्हणून तुका आमी आर्गायता जेजू. थंय सोम्या जायत्या भाव भयणांक सोम्या कानांनी आयकोंक येना तेंकां सोम्या हेच वेळार तेंकां आयकोंक येता सोम्या कानांनी क्लियर म्हणून तुका आमी आर्गायता सोम्या. तुजे सोम्या तकल्या फोडीची तुवें नाश केलाय कुर्सार सोम्या आनी तेंकां मायग्रेनाचोय नाश केलाय आनी तेंकां क्लियर सोम्या तेंचे दिश्टी पडटा आनी कान तेंचे उगडल्याय जेजू तुवें म्हणून तुका आमी आर्गायता जेजू. टुंबाराचो कॅन्सराचो नाश जाला कुर्सार सोम्या थंय तुका सोम्या आर्गायता. जी भाव भयणां येवपाची आसा तेंकां येवपाक वाट तयार केला देवाच्या उतरान सोम्या. तेंकां शिकपाची उर्बा आसा ती सोम्या देवाचें उतर शिकोवन देवाचें उतर प्रीच करता म्हणून तुका आमी आर्गायता जेजू. हे मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान केला. आमेन आमेन. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया हालेलुया.